5व्या बाल साहित्य परिषदेच्या गोंयांतल्या बाल साहित्याची प्रगती एक संवाद या विशयावेल्या 6व्या सत्राक आणि आयच्या दिसाच्या 3ऱ्या सत्राक काळीज भरून हांव गोविंद मोपकार येवकार दिता। विनवणी करता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आणि सचिव हांचे लागीं ताणें आयच्या मानेस्तांक मानान माचयेर हाडचें। इश्टानो, जंय कार्य उलयता थंय उतरां उणी जाल्यार कांयच हरकत ना अशें म्हणटात। आयच्या मानेस्तांचे कार्याची दखल घेवन तांची थोडक्यान संक्षिप्त वळख करपाचें धाडस हांव हांगासर घेता। ह्या सत्राचे पयले उलोवपी डॉक्टर सुशांत तांडे। कृष्णदास रामा गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालयाचे ते क्युरेटर म्हणून कार्यभार सांबाळटात। ते स्वता एक लेखक जावन आसात आनी तांच्या कृतीशील वावरांतल्यान ग्रंथालयांत साबार संसाधनां आमकां लाबिल्लीं पळोवपाक मेळटात। आयच्या ह्या सत्राक आमी तांकां येवकार दितात। ह्या सत्राचे दुसरे उलोवपी भोवमानेस्त प्रभाकर भिडे। राजन संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान तांकां संस्थापक म्हणून आमी तांचे कडेन परिचीत जाल्ले आसात। तांच्या फुडारपणा खाला साबार बाल साहित्याचे भोव मोलाचे कार्य जाताना आमी पळयतात। तांकांय आमी येवकार दितात। भोवमानेस्त चेतन आचार्य ह्या सत्राचे तिसरे उलोवपी एक लेखक आनी संघटक म्हूण आमकां परिचीत आसात। कोंकणी भाशा मंडळाचे ते आदले अध्यक्ष लेगीत आशिल्ले आनी तांच्या कार्यकाळांत कोंकणी भाशा मंडळाच्या बाल साहित्याच्या वावराक अदीक गती मेळ्ळी अशेंय आमच्यान म्हणूं येता। ह्या समयाचेर आमचे बरोबर आसात भोवमानेस्त उर्वी फळदेसाय। त्यो निराकार हायस्कूल काणकोण हांगासर मुख्याध्यापक म्हूण कार्यभार सांबाळटात। एक बरी शिक्षक आनी वाचक म्हणून ती आमकां परिचीत आसा। त्या समयाचेर आमचे बरोबर आसात नामनेचे लेखक आनी प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेश मणेरकार। तांची तळमळ आनी कोंकणी पुस्तकां हेर पुस्तकां प्रकाशीत करपाची, खास करून बाल साहित्याच्या पुस्तकाक लेखनूय करपाचें ते जे कार्य करतात ताचे वयल्यान ते आमकां परिचीत आसात। इश्टानो, ह्या समयाचेर आमचे बरोबर भोवमानेस्त डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर ह्या सत्राची समन्वयक म्हणून हाजीर आसात। केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयात इंग्लीश विशयाची सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून ती कार्यभार सांबाळटात। केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार जोडिल्ली एक लेखक, अभ्यासक आनी कलाकार म्हणून आमकां ती परिचीत आसा। ह्या समयाचेर हांव तांकां येवकार दिता आसतना विनवणी करता रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक, लेखक आनी एक बऱ्यांतले बरे सूत्रसंचालक भोवमानेस्त अनेक अग्नी हांचे लागीं ताणें मानेस्तांक आमची भेट दिवन येवकार दिवचो। देव बरें करूं सर। विचारांची ढाल आनी समाधानाची तलवार कितल्या ताकदीची आसा हें समजुपाक मुखाल्ली सुत्रां हांव आयच्या चर्चा सत्राची समन्वयक डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर हांचे कडेन सोपयता। देव बरें करूं गोविंद। आतांच जेवण जालां, सगळीं भितर आयल्यात आनी खूब जाणां फाटल्यान बसल्यात। तांचे लागीं परत एकदां मागता की मुखार येवन बसचें, कारण हे चर्चा सत्र आसा। निमणें सत्र जरी असलें तरी चर्चा सत्र आसा आनी जेन्ना म्हाका याद जाता आमी हें चर्चा सत्र करया अशें थरयतालीं तेन्ना आमकां दिसलें की बाल साहित्याक संबंदीत वेगवेगळे जे जाळवणदार आसात, स्टेक होल्डर्स आसात, तांकां एका जाग्यार हाडचें आनी कितें प्रश्न आसात, कितें आज मेरेन जालां गोंयच्या बाल साहित्या विशीं ताचे विशीं चर्चा करची। आनी तुमकां खबरूच आसा की कालच्यान तुमी वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडिल्ल्या लेखकांची तशेंच बाल साहित्याच्या मळार काम करप्यांचे विचार आयकले
आणि तुमकां ऑलरेडी खबर आसा की शिक्षक इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर्स. तर ह्या चर्चा सत्रांत वेगवेगळ्या मळा वयले जरी हांगा प्रतिनिधी म्हणून आमचे कडेन मानेस्त असले तरी तुमच्या सगळ्यांचोय सहभाग ह्या म्हाका दिसता चर्चा सत्रांत खूप महत्वाचो आसा. ताका लागून मागता तुमी मुद्दाम मुखाल्ले हांगा खुबश्यो खुर्च्यो रिकाम्यो आसात, तुमी मुखार येवन बसचे. देव बरें करूं. परत एकदा नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजित 5व्या बाल साहित्य परिशदेच्या ह्या निमण्या सत्रात तुमकां हांव तन्वी बांबोळकार येवकार दिता. मानेस्तांची वळख जाल्लीच आसा, हांव आनी परत ती वळख करिना आनी सरळ चर्चेक हात घालता. चर्चा सत्राचो विशय आसा गोंयांतल्या बाल साहित्याची प्रगती एक संवाद. आणि आज बाल साहित्य गोंयचें खंय आसा, खंय तें पावपाक जाय आनी तें पावपा खातीर आमी कितें करूंक शकतात हाच्या विशीं ही चर्चा आसतली. तर सगळ्यात पयलीं हांव ह्या चर्चा सत्रांत मागता हांवें आतांच सांगलें की शिक्षक एक खूब म्हत्वाचो वांटो बाल साहित्य भुरग्यां मेरेन पावपाक. तेन्ना आमच्या मदीं आसात शिक्षिका उर्वी फळदेसाय आनी हांव ह्या चर्चे पयलीं तांचे कडेन उलयतालें की कशीं भुरगीं वाचतात आनी तांचो अणभव कितें. कारण सगळ्यात लागीं जर भुरग्यां मेरेन कोण पावता जाल्यार पालका उपरांत शिक्षक. तर बाल साहित्याचो विचार करतना भुरगीं आज कितें वाचतात आनी तुमचो एक शिक्षिका म्हणून कितें अणभव आसा उर्वी? भुरगीं ह्या स्टेजीचेर म्हणजे आय टीच इन अ रुरल स्कूल. रुरल स्कुलांक भुरगीं सामके एविड रिडर्स मेळपाक खूब कठीण आसात ना न्ही, पूण दे आर स्टील एट एन एक्सप्लोरींग स्टेज. अशें की न्ही तांचे पर्टिक्युलरली अशेंच कितें मेळटा तें वाचतात, अशें फेरी टेल्स वाचतलीं अशें ना. बट वन थिंग आय नोटिस्ड हियर is ki all the speakers who spoke here, they had an underlying concern that children do not read contemporary literature. And thode these पहिले गुलजार साहेब, the eminent lyricist, tani same sentiments he had expressed and it had come in one of the newspapers that contemporary literature does not find place in our syllabus अशें म्हणून. आणि आज काल मॅम पारू आनंद, आज सकाळी विनीता कोहेलो, काल सलील कुलकर्णी हांणी सेम sentiments were echoed here, saying that children do not read contemporary literature or we maybe impose our preferences over them. आणि हे खंय तरी आमचे लायब्ररींत जेन्ना आमी बूक घेता तेन्ना चड गरजेचें कितें आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स should know what is there in contemporary literature. If we do not know that, if we do not have knowledge about that, then how do we give it to students? How do we stock our libraries with this new literature? So म्हाका दिसता पयलीं म्हळ्यार टिचरांनी वाचपाक जाय. When only teachers read, we can take them books to the students. One of the beautiful practices that one of the resource persons here mentioned ki अर्धे book वाचप आणि and definitely I've tried this. पूण समज जर अर्धे book वाचले स्कुलान जाल्यार there will be at least 5 to 10 students who will read that book after you have read it in the class. आणि गजाल हांवें केली ती स्कुलान की I saw when we as parents आमकां बर्थडे केन्नाच आमच्या भुरग्यांचे बुकां दिता आसतना अशें दिसलें ना की रिटर्न गिफ्ट्स दिता आसतना आमकां अशें दिसलें ना की बाबा त्यो पेन दिवची, पेन्सिल दिवचे ऑर खंयचे टॉयज दिवचे. वी वूड गिव बुक्स. आनी ही एक अशें जाल्लें की स्कुलांनी जेन्ना प्रायमरी स्कुलांनी तांच्या चडशे अशे कंपास बॉक्स दिवप ना जाल्यार वॉट इज दॅट अदर थिंग्स टॉयज ऑर वॉट एवर दे वूड गिफ्ट. आनी आमी कितें चिंतलें की हे सगळ्या कडेन आसा स्टेशनरी आयटम्स, वाय डू वी गिव दॅट? सो इन्स्टेड वी वूड गिव buy books, we would go to different places, find books which are published for children and we would donate it to the library.
मागीर जेन्ना हें आमी केलें फॉर द प्रायमरी स्कूल आमी ठरयलें की स्कुलांनी तें करचें. सो आमच्या स्कुलांनी आमी आतां कितें करता, वी टोल्ड स्टुडंट्स डू नॉट डिस्ट्रिब्यूट चॉकलेट्स, इन्स्टेड यू गिव बुक्स टू द लायब्ररी. आनी हें अशें स्टार्ट जालें की स्टुडंट्स वूड गेट 1 or 2 books, and depending on their financial capability they would give many books, 2 books, whatever. पूण एक हांवें पळयलें की they would buy the same kind of books. कित्याक काणकोण न्ही, काणकोण थंय बुक्स अवेलेबल ना, सो दे वूड टेल पेरंट्स बुकां हाड, आनी कित्याक ती थंय अवेलेबल आसा तीच म्हणजे सेम स्टोरीज वूड बी रिपिटेड सो मेनी टायम्स. म्हणटकीर लास्ट इयर वॉट आय डीड, तीच बुकां समज जर लायब्ररीक दिली जाल्यार इट इज ऑफ आय डोंट थिंक इट इज ऑफ एनी यूज. म्हणटकीर हांवें कितें केलें, लास्ट इयर एक 5,000ची बुकां घेतली कॉन्फिडंटाक वचून, आनी आय सॉ टू इट दॅट आय बाय सम कोंकणी बुक्स, मराठी बुक्स, हिंदी बुक्स एंड इंग्लीश बुक्स, आनी ती हाडून दवरली. आनी म्हज्या PTA ग्रुपार, WhatsApp ग्रुपाचेर मेसेज घाली की books are available here, your child can choose the book and give it to the school. So now what happens is if they have birthdays, the next day children come, teacher, tomorrow is my birthday, I want to give 2 books to the school library. So म्हाका एक बरें दिसता की ती येतात, पूण एक हांवें नोटीस केलें, sometimes 1 or 2 times parents came and they could afford to buy the entire stock. आनी म्हजो पयली फावट हाडिल्लो तो अर्दो स्टॉक एकाच पेरंटान घेतलो. So then I had to tell parents, no, you buy at least only 2 or 3 books because stocking them was not possible. And the heart-touching moment for me was, there was one boy from 5th standard class who came and said, teacher, tomorrow is my birthday, I want to give 1 book. So I said, हांव युजली कितें करता ते सगळी बुक्स काडटा आनी अशें दवरता तांचे मुखार, तुमी पळयात, तुमी चूज करात, एंड देन आय रायट with best compliments from so and so on the occasion of his birthday, and then I write his birthday and it's given to the library. So भुरगो आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, टीचर आय हॅव दीस, मागीर एक येदेशें पाकीटशें उगडलें आनी तातूंत कॉयन्स आशिल्ले आनी 10 रुपयाची नोटां आशिल्लीं आनी 5 रुपयाची नोटां. ही काउंटेड ऑल दॅट एंड ही सॉ खंयचो बूक येतलो हातूंत. सो ताजी 2 बुकां आयलीं तातूंत. पूण आनी देन आय आस्क्ड हिम, युअर पेरंट्स हॅव गिवन दीस मनी, कित्याक म्हाका इट वॉज अनयुज्युअल की युजली भुरगो एक 100 रुपयाची नोट घेवन येता. नो टीचर, दिस इज माय पॉकेट, माय सेविंग्स. एंड म्हाका खूब बरें दिसलें. नेक्स्ट डे आय टोल्ड इट इन द असेंब्ली की त्या भुरग्याने अशें केलें म्हणून. एंड आय इवन टोल्ड इट आय मस्ट हॅव टोल्ड इट इन द पेरंट्स मिटींग ऑल्सो की एनकरेज चिल्ड्रन टू गिव समथींग फ्रॉम देअर ओन सेविंग्स. सो म्हाका दिसता अशी करून स्कूल लायब्ररी बिल्डअप करपाक जाता. पूण वेन इट कम्स टू कंटेम्पररी लिटरेचर म्हाका दिसता आमी चड वाचपाची गरज आसा. काल डॉक्टर सलील कुलकर्णीन म्हळें की वी नीड टू डिवेलप द टेस्ट ऑफ स्टुडंट्स वेन दे आर यंग, बिफोर दे आर एक्सपोज टू मिडिया. म्हाका एक प्रश्न पडलो, तांचे टेस्ट समज जर डिवेलप करतले जाल्यार इज माय टेस्ट रिफायन्ड इनफ? सो आय फील दॅट एज पेरंट्स, एज टीचर्स, we need to refine our taste first so that we can develop their taste. So आमकां कितलें एक्सपोजर जाय पडटलो, वन थिंग. मागीर दुसरी गजाल म्हणजे म्हाका दिसता आतां पळय बाल साहित्य म्हळ्यार इट इज नॉट जस्ट स्टोरीज. इवन हें येता कितें, तुमी आतां पेटूलाचे सॉंग्स काडटात, सलील कुलकर्णीचे कितलेशे सॉंग्स आसात. आमच्या प्रायमरीच्या गॅदरिंगांनी एक फावट आमकां दिसता चडशे हिंदी फिल्माचेर डान्स करतात भुरग्यां, रायट? वाय? बिकॉज जेन्ना म्हाका सपोज जर एक खंयचे पेटुलाचे सॉंगाचेर तुमकां डान्स बसोवपाचो आसा, जावं एक सलील कुलकर्णीचे सॉंगाचेर डान्स, मे बी आय वील नॉट फायंड द व्हिडिओ, इट इज नॉट सो इजी फॉर मी. देर इज अ चॅलेंज की एक सॉंग घेवप, एक ऑडियो घेवप आनी तुवें तें कोरियोग्राफ करप एज अ टीचर. म्हाका दिसता हांवें खूब एक थोडे 7-8 वर्सां पयलीं देते कोण देते तें गाणें आसा पळय, देते कोण देते कोण देते कोण देते, त्या गाण्याचेर हांवें चॅलेंज घेतली, ताजेर व्हिडिओ आशिल्लो. सो आय सेड, आय टूक ऑल द 5th standard kids, आय सेड लेट अस डू अ डान्स ऑन दीस, लिसन टू द लिरिक्स एंड वी कोरियोग्राफ द होल थिंग. ही म्हाका दिसता
एज टिचरींनी चॅलेंज घेवपाक जाय. एक्सपोज चिल्ड्रन टू इवन सॉंग्स वीच आर मेंट फॉर देम. ओके, येस, थँक्यू. थँक्यू. देव बरें करूं रिवीबाई. आनी आय एम शुअर हांगा बशिल्ले शिक्षक खूब गजाली तुम्ही ज्यो सांगल्या त्यो मान्य करतले. तुम्ही एक खूप महत्वाची गजाल सांगली की काणकोण सारकेल्या वाठारांत खूप कमी पुस्तकां मेळटात. आनी म्हाका दिसता आतां मुखाल्लो प्रश्न हांव भिडेबाब हांगा आमचे मदीं आसात जे एक प्रकाशक आनी राजहंस. म्हाका याद आसा हांव भुरगेपणान राजहंस केन्ना घरा कडेन येतलो म्हजे खातीर कोंकणी जे कोंकणी बाल साहित्याची जी वळख म्हाका जाली ती राजहंसाक लागून. आनी हांव वाट पळयतालें. आय स्टील रिमेंबर. सो एक चळवळ ताणी उबारली अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. आनी आजूय बी तितल्याच सातत्यान भिडेबाब तुमी हेर साहित्य येताच राजहंसाचे पूण बाल साहित्याच्या मळार तुमी खुबशें योगदान दिलां. आनी पण हें करतना एक प्रकाशक म्हणून कितें आव्हानां आसात आनी ती कशी तुमी पेलतात आयच्या काळांत हाच्या विशीं जर तुमी कांय गजाली सांगल्यो जाल्यार बरें. प्रकाशनाच्या वाटेवयलीं आव्हानां हाजे विशीं थोडेशें उलयता. हांव जेन्ना प्रकाशन वेवसायांत भितर सरलो तेन्ना गोंयांत कोंकणी चळवळ चलताली. ती चळवळ म्हाका भावली कारण त्या चळवळींत 100% निर्मिती जाताली. निर्मिती म्हणजे जें ना तें निर्माण करप. कोंकणीक कांयच रेडीमेड मेळूंक ना. सगळें निर्माण केलां. कोणी निर्माण केला? आमच्या लोकांनी केला. म्हणटकच म्हज्या मनान सदांच प्रश्न पडटालो हे आमचे लोक म्हणजे तातूंत हांवूय बी आयलो न्ही. म्हणजे जेन्ना हांव कितें करतलो तेन्ना चळवळीच्या भागांतलो निर्मितीचो भाग हांव करतलो अशें म्हाका सदांच दिसतालें. कोंकणी चळवळ ही सदांच म्हाका धनीपणाची चळवळ कशी दिसली. धनी, ह्या भुमीचो हांव धनी, ह्या गरिबांचो हांव धनी, ह्या राजकारणाचो हांव धनी. म्हणटकच पुस्तकाच्या बाबतींत पुस्तक खपना जाल्यार ताका वाट दिवपाची जबाबदारी धनीपणान हांवें स्विकारूंक जाय. हांव धनी ह्या विशयाचो. म्हणटकच खपना ह्या विशयाक कशी वाट काडटलो हाचेर बरीच वर्सां चिंतन करून धडपड करून गेली. सुरवातेच्या काळांत म्हणजे 1972 नंतर सादारण 25 वर्साच्या काळात 50-60 बाल साहित्याची पुस्तकां आमी निर्मिली. ह्या 50-60 पुस्तकां मदीं म्हणटात तशें एकूय बाळ साहित्याचें पुस्तक नासलें. आमी सामकें नवे. आमकां दिसतालें जें कितें आमी निर्माण करतात तें बाळ साहित्यच म्हणून. तें सगळें किशोर साहित्य आसलें. हें खूब जाणांक कळ्ळें. तें किशोर साहित्य आमी तयार केल्या नंतर 50-60 पुस्तकां तयार केल्या नंतर कळ्ळें ताका जाय तसो खप ना. म्हणून तें परवडना जावन आमी बंद केलें. त्याच मजगती एक मासीक आमी चालू केलें, भुरग्यांचो राजहंस. आनी आतांच उल्लेख केला तातूंत तें बरयताले वाचताले ते. तो अंक चालू केलो. तो अंक म्हणजे दर म्हयन्याक 1 तारखेक नवीन अंक येवपाक जाय. मोठी धडपड करची पडटा. हें सांगून कळपाचें ना अनुभव घेतल्या शिवाय. ती धडपड आमी 111 म्हयने केली. आनी ह्या धडपडीन आमकां लक्षांत आयलें की आमकां हो विशय परवडना. तेन्ना अंक बंद करप काय आमी आमचो वेवसाय बंद करप असो जेन्ना प्रश्न आमच्या समोर आयलो तेन्ना आमी अंक बंद करप ठरयलें. कित्याक आमी जर वेवसाय बंद केलो जाल्यार आनी फाटीं फुडें केन्नाय आमी कितें करूंक शकतले पळय तें ना जातलें. ह्या धनीपणाच्या भावनेन परवडना ह्या विशयाक चालना दिली. ताका कितें तरी मार्ग सोदून काडूंक जाय. परवडना म्हणजे कितें
कशें परवडटलें तर तें? आमचे गोंयकार लोक लिमिटेड 15 लाख लोक गोंयकार आनी आमी निर्माण केल्लें परवडना म्हणजे कितें? 2 प्रकार आसा ते आमचे. आनी सांगलें त्या प्रमाणे भुरग्यांनी वाचूंक जाय आनी कॉन्टेम्पररी लिटरेचर भुरग्यांनी वाचूंक जाय. ही बरी फुडली गजाल, तें वाचूंकूच जाय. पूण सुरवातीक भुरग्यांनी वाचूंक जाय न्ही. सुरवात म्हणजे वाचपा पासून. ही वाचपाची सुरवात भुरग्यांक केन्ना लागता? बरो अभ्यास केलो आमी, ही सगळी पुस्तकां बंद केल्या नंतर, मासीक बंद केल्या नंतर फाटल्या 25 वर्सान आमी हाजेर अभ्यास केलो थोडो थोडो करून. आनी अशा आमी हाका पावले की परवडना हो विशय आज पासून बंद. जें कितें काम करता आमी तें फुडारा खातीर करता आनी तें फुडाराक परवडटलें. आयज जर केलें ना जाल्यार फुडाराक कशें मेळटलें तें? म्हणून तें आमी आयज करता. कोंकणी साहित्यान बाल साहित्य लागीं लागीं नाच. तुमी कितें आसा म्हणटा जाल्यार बरें आसा, पूण लागीं लागीं नाच. कोणीय कितें करता. आतां दिनेश मणेरकार बाल साहित्य केन्नाय एखादें पुस्तक काडटा, बरें काडटा, 4 कलराचें बरें काडटा. तो एकच कित्याक काडटा? आनी कित्याक काडिना? दिलीप बोरकार केन्नाय एक अशें पुस्तक काडटा, सुंदर पुस्तक काडटा, एकच कित्याक काडटा? हो प्रश्न म्हाका सदांच पडटालो. ताचेर हांवें गणीत मांडलें. एक करूं येता तें अशें, हें परवडना. बाल साहित्य खपना, कारण ताका वाचक ना. खप म्हणजे वाचकाचेर अवलंबून न्ही. तो वाचक खंयच्यान मेळटलो? वाचकच ना न्ही. म्हणटकीर एक काम करूं येता की पुलिंग म्हणटा ताका, पुलिंग. जें बरें पुस्तक खपता ताचे बरोबरीन सादारणशें खपणारें पुस्तक प्रकाशीत करप आनी ताच्याच बरोबरीन न खपणारें पुस्तक प्रकाशीत करप. हे तिनूय पुस्तकां एकीकडे केलें जाल्यार तेजें पुलिंग जाता आनी तें परवडटा. की न खपणाऱ्या पुस्तकाचो विशय आमी भेदून फुडें वतले अशें केलें जाल्यार. दुसरें, म्हाका ह्या प्रोसेसान एक ब्रीद वाक्य सापडलें. तें ब्रीद वाक्य अशें. हांव एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एकदां गेल्लो, थंय एक बरो व्हडलो पोस्टर मारलेलो. तो भायर कित्याच्या निमतान म्हाका भायर उबें रावचें पडलें. तो पोस्टर हांवें वाचलो. कार्य कठिन है, कार्य कठिन है, इसीलिए करने योग्य है. साधारण कार्य तो सभी करते हैं. पुरो दुसरें, हे सगळें करता आसतना हांवें निश्चितपणे ठरयलें की आमी जें निर्माण करतले ताका फाल्यां गरज म्हणून लोक विकत घेतले. ती गरज निर्माण करूंक जाय, ती जबाबदारी आमचेर आसा. कसल्याय गजालीची गरज करप हाका थोडीशी फोरसायट लागता. ती फोरसायट आमकां आमच्या जाण्टेल्यांनी दिल्या, धनीपणाच्या भावनेंतल्यान दिल्या. तें एग्जाम्पल सांगता. कांय वर्सां पयलीं गोंयांत प्रायवेट ट्युशन्स म्हणटा ती नासताली. पणजेन एक नायर म्हणून एक आसलो कोण तरी इंजिनियर, ताणें शुअर सक्सेस क्लासीस म्हणून कितें तरी पणजेन सुरवात केली 9वी 10वीक सुमार. एक थोडी 4-5 भुरगीं जमली. हें हांव सदांच तांचें पळयतालो. 4-5 भुरगीं जमली. मागीर करता 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 तांकां एक क्लास पावना जालो. 2 क्लासीस जाले. करता करता मनीसबळ कमी पडूंक लागलें. ताणें हायर केले टिचर्स. हें सादारण 30 वर्सां फाटली गजाल. आयज गोंयांत कितें आसा परिस्थिती? शाळा कमी आसा पूण ट्युशन क्लासीस चड आसा. बरोबर? भिडे बाबा, हांव जस्ट एक मातशें इंटरप्ट करता. हांगा परत येवया ह्या विशयाचेर. कारण खूब म्हत्वाचो एक विशय तुमी मांडला, तो म्हाका बाकीच्यांकूय विचारपाक जाय. एक तर म्हणल्यार तुमी सांगलें की गरज निर्माण करप गरजेची आनी वाचक त्या पुस्तका. आतां आमचो वाचक बाल साहित्याचो भुरगीं आनी तो वाचक जर बाल साहित्या मेरेन पावतलो जाल्यार जाय तशें एक इट हॅज टू बी ऑल्सो लुक्ड एट एज अ बिजनेस. कारण तुमी पब्लिशींग करतना
चळवळीचो भाग आसाच, पूण ताच्या बरोबर इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटींग आनी प्रमोशन ह्या गजालींनी बी आमी खूब कमी लक्ष घालतात जेन्ना आमी बाल साहित्याच्या विशीं उलयतात. त्याच प्रमाणे लायब्ररीज एज वी हॅव हर्ड एंड एक्सपिरियन्स सो मच इन दीस मॉर्निंग ऑल्सो, की वाचनालयां खूब म्हत्वाचो वांटो प्ले करतात वाचकाक पुस्तकां मेरेन पावोवपाक. तर आमच्या बरोबर आयज सेंट्रल लायब्ररीचे क्युरेटर आसात तांडेल बाब. तर तुमकां म्हाका विचारान दिसता की सेंट्रल लायब्ररी जी येदे व्हडलें म्हत्वाचें इन्स्टिट्यूशन गोंयांतलें, तातूंत कशा तरेचे प्रकल्प खासा भुरग्यां खातीर भुरग्यांचें सेक्शन आमी पळयलां खूब एक्सायटींग आसा, पण सद्या परिस्थिती कितें आसा आनी कितें प्रकल्प प्रोजेक्ट्स आसात काय की बाल साहित्याची गोंयांत उदरगत जावपा खातीर आनी बाल साहित्य भुरग्यां मेरेन पावपा खातीर हाचेर तुमी थोडो उजवाड घालचो. नमस्कार. सगळ्यात पयली ग्रंथालय किंवा लायब्ररी म्हणजे आमी कसलेच धनी न्ही किंवा क्रिएटर न्ही, आमी सेवक आसात. आमचें कार्य सगळ्यांची सेवा करप ह्या वाचनाच्या क्षेत्रांत. प्रोवायडींग रायट इन्फॉर्मेशन टू द रायट युजर एट द रायट टायम, दॅट इज वॉट वी आर सपोज टू डू अँड वी आर डुईंग. अशें करतना बाल साहित्याचो जर उलोवपाचें जालें जाल्यार स्वाभावीकपणे जेन्ना आमच्या समोर नजरे समोर बाल साहित्य हो विशय येता तेन्ना नजरे समोर येता ते भुरग्यांक केंद्रीत धरून, बालकांक केंद्रीत धरून साद्या सोप्या सरळ रसाळ भाशेन रंगीबेरंगी चित्रांनी भरलेले उत्कृष्ट आकर्षक मुखपृष्ठ असलेले एखादे पुस्तक किंवा मासिक, ज्याचो मूळ उद्देश असता ज्ञान, मनोरंजन, सांस्कृतिक ओळख हे करीत असतानाच वाचनाची आवड ह्या भुरग्यांमध्ये निर्माण करपाची. त्याचे खातीर ह्या साहित्याचे, बाल साहित्याचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार असतात जे भुरग्यांक आकर्षित करू शकतात. बडबड गितां, अन्य गितां, देशभक्तीपर गितां, साहस कथा, वीरकथा, संतांचे कथा, ऐतिहासिक, पौराणिक असे वेगवेगळे कथा, गाणी असे विविध प्रकार असतात. आणि ह्या विविध प्रकारांचेर आमी जेन्ना गोंयचो विचार करता, गोव्यान निर्माण जाल्लें साहित्य अशें जेन्ना विचार करता तेन्ना आमी जेन्ना सोदपाक वयता एज अ लायब्ररियन म्हणून आमी जेन्ना साहित्य सोदता, कारण इट इज अवर ड्युटी टू प्रोवायड रायट इन्फॉर्मेशन टू द रायट युजर, दॅट इज बऱ्यांतले बरें बाल साहित्य सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपा खातीर. खरें म्हणजे हे बाल साहित्य केंद्र आसता तो बालक, पण वाचक बऱ्याच वेळा ज्येष्ठ असतात कारण ते वाचून मागीर बऱ्याच वेळा बालका पर्यंत पावयता. सो हे जे साहित्य आमी सोदपाक वयता तेन्ना आमच्या लक्षांत येता की कंपेर टू ऑल अदर नियर बाय लँग्वेजीस, नियर बाय स्टेट्स, नियर बाय रिलिजन्स सगळे जर धरले जाल्यार गोव्यान निर्माण जाल्ले बाल साहित्य खूपच बाल्य अवस्थेन आसा. बालकाच्या बाबतीन जे बाल साहित्य गोव्यान आमच्या गोंयकारांनी निर्माण केल्लें आसा, ती भाशा मागीर कोंकणी आसूं, मराठी आसूं, ताचे बद्दल इंग्लिशी बद्दल उलयना, पण गोंयकारांनी निर्माण आमी केल्लें बाल साहित्य अजुनूय हांच्यांनी जशें सांगलां निर्मात्यांनी तें म्हाका पूर्ण तेचेर हांव कन्फर्म आसा. म्हणजे परस हांव तेंच्याशी सहमत आसा की आमची गोंयची बाल साहित्याच्या क्षेत्रांतली जी वाट आसा ती अजुनूय प्रायमरी स्टेजीचेर आसा. कारण बऱ्याच क्षेत्रांत आमकां दर्जेदार पुस्तकां मेळच्या खातीर दुसऱ्या लँग्वेजींतलो, दुसऱ्या राज्यांतले दुसऱ्यांचे पब्लीश केल्ले, हांव म्हणना तेंच्यांनी ते आपल्या पुरतेच केला, पण आमी आज विशय धरला तो गोंयच्या पुरतो धरला म्हणून आमकां बरेच वेळा पुस्तकां ही गोव्या भायल्या पब्लीश जाल्ली म्हणून येता किंवा गोव्या भायल्यांनी पब्लीश केल्ली म्हणून येता अशी परचेस करची लागता. कारण ती भूक भागोवपाची गरज आसता. मुळात आयज भूक कितली आसा भुरग्यांक हो मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. आणि तो प्रश्नचिन्ह जर भुरग्यांच्या बाबतीत विचार करतना गेलो जाल्यार आमी आज जे बाल साहित्य बरयता ते आमच्या मर्जीनुसार बरयता की भुरग्यांच्या गरजेनुसार बरयता हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण आमी आमच्या बरेच
वर्सां पयलीं बाल वयान आसले आनी आज अनुभवी जाल्ले आसात. सो आमकां दिसता की कावळ्याची गोश्ट आमकां आवडटली, कासवाची गोश्ट आनी सोंशाची गोश्ट आमकां आवडटली. आजच्या भुरग्यांक आजच्या काळाची ती गरज आसा काय, ताका तें आकर्शण आसा काय, की ताका मिकी मावसची आवड आसा काय, बाल गणेशची आवड आसा काय, आनी कितें टीव्हीर पळयता त्याच्यार ते इन्स्टंटली जेन्ना आमच्या लायब्ररीन येतात सगळ्यान पयली तेंची नजर म्हणटा ती जें कितें तेंच्यांनी दिसभर रातभर किंवा टीव्हीचेर बसून पळयल्लें आसता, आज सातत्यान ते टीव्हीच्या आनी मोबायलाच्या संपर्कान आसतात. त्याच्या रिलेटेड कितें आसा ते विचारतात किंवा सोदतात. कारण मुळान तेंच्या मदीं जर आवड निर्माण करतलो तांकां जाय ते आवडीचे निवडीचे आमी तांचे समोर दवरूं जाय आनी मागीर आमकां जाय थंय तांकां कन्वर्ट करूं जाय किंवा तांकां थंय टर्न करूं जाय. हें आमच्या व्हडल्यांचें कर्तव्य आसा. आनी ह्या दृश्टीन आमी गोंयकार अजून बरीच पल्लो गाठपाचो आसा. साहित्य निर्मितीच्या दृश्टीन आमकां खूब फुडें वचपाचें आसा, खूब फाटी आसा. नो डावट भवितव्य किंवा उज्वल भवितव्य स्पश्ट दिसता. कित्याक जेन्ना फाटल्या 10 वर्सांच्या आमी जे एवॉर्डांचो जर विचार केलो साहित्याच्या क्षेत्रांत, तोय बी बाल साहित्याच्या क्षेत्राचो जर विचार केलो जाल्यार 2010 ते 2022 ह्या 12 वर्षाच्या कालखंडान राष्ट्रीय स्तराचेर सगळ्यात श्रेष्ठ अशे बाल साहित्य पुरस्कारांचो जर विचार केलो दिल्लीच्यान दिले वयतात जाल्यार अन्य सगळीं जी राज्यां आसात, मराठी धरा, गुजराती धरा, कन्नड धरा, सगळे धरा, आसामी धरा, त्यांच्या तुलनेन त्यांच्यापेक्षा बरोबर न्ही त्यांच्यापेक्षा एक पावल फुडें आसा. आमच्या कोंकणी साहित्याक, बाल साहित्याक 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ले आसात. त्यामुळे आज जरी आमचे कडेन त्या बाबतीन साहित्य कमी असले तरी ह्या साहित्यिकाचो दर्जो तांकां मेळिल्ले पुरस्कार त्यांच्या पासून बाकीच्यांनी घेवपाची असलेली जी आदर्श वृत्ती म्हणा किंवा त्यांचे कडसून मार्गदर्शन घेऊन नक्कीच ह्याच्या फुडें बरें साहित्य निर्माण जातले, याच्याबद्दल प्रश्नच ना, डावटूच ना. गरज आसा ती आज काळाची गरज आसा भुरग्यां मदीं वाचनाची आवड निर्माण करपाची आणि ती आवड निर्माण खातीर त्यांच्या आवडीचें वाचन निर्माण करपाचें, साहित्य निर्माण करपाचें. त्यामुळे खरी गरज, काळाची गरज ओळखून आमच्या साहित्यिकांनी भुरग्यांक आवडटा ते जर वाचन साहित्य निर्माण केलें जाल्यार नक्कीच पालक म्हणा, बालक म्हणा, शिक्षक म्हणा किंवा ग्रंथपाल म्हणा ते साहित्य त्यांच्याकडे पावपाक प्रयत्नशील नक्कीच असते. ते बरे करून डॉक्टर तांडेल खूप महत्वाची तुम्ही गजाल सांगली की बाल साहित्यिक बरयतात ते आपल्या मर्जींतल्यान बरयतात काय भुरग्यांच्या गरजेंतल्यान. आता हांव दिनेश भाई तशेंच चेतन आचार्य हांचे लागीं दोगांय खातीर हो एकूच कॉमन प्रश्न आसा. कारण बाल साहित्याच्या मळार तुमी दोगांय फाटली कितलीशींच वर्सां जाली वावुरतात आणि गोंयच्या बाल साहित्यात जे कितें बदल जाले, खास करून दिनेश भाई तुवें एक प्रकाशक म्हणून, लेखक म्हणून आणि एक चळवळीचो वांटो जावन लागींच्यान पळयला, तर तुमकां कितें दिसता की बाल साहित्य गोंयचें जें आसा, आतां भिडे बाबान म्हणलें की जवळ जवळ नाच आनी खूब एक्चुली गंभीर गजाल ही की बाल साहित्य जावपाक जाय आसलें, घडये तें तितलें जावना किंवा आतांच ताची सुरवात जाल्या. कितें दिसता तुमकां की कितें सत्य स्थिती आसा? सगळ्यांक नमस्कार. बाल साहित्यात आमचे कडेन जे आज विशय आसात, जे आज आमचे लेखक बाल साहित्य बरयतात ते पळयल्यार हांव तितलो खोशी ना, फ्रँकली सांगपाक जाय. कारण आमी काळा बरोबर ना. आमचे जे बाल साहित्याचे लेखन जाता कोंकणीत तें काळा बरोबर ना अशें हांव म्हणन. कारण आयचो जो भुरगो आसा ताज्या मुखार टीव्ही येता, टीव्ही आसा फाटली कितलींशींच वर्सां. टीव्ही वेल्यान तो कार्टून्स पळयता, वेगवेगळ्या विशयां वयले सगळे हें पळयता, सिरियली पळयता भुरग्याच्यो. ताज्या हातां आज एंड्रॉयड मोबायल आयला. हांव म्हज्या भाशणाक सदांच हें सांगता, एंड्रॉयड मोबायल आयला आनी सगळें जग ताका त्या एंड्रॉयड मोबायलाचेर मेळटा. तो भुरगो जावं, भुरगो जरी आसलो तरी भुरग्याक म्हणून एक वेगळी सायकोलॉजी आसता, तांचें मानसशास्त्र वेगळें आसता आनी त्या मानसशास्त्रा प्रमाण तो आपल्याक जाय ते विशय त्या एंड्रॉयडाचेर सोदता मोबायलाचेर आनी तातूंतल्यान गिन्यान आपल्याक कितें मेळटा, कितें आपल्याक एंटरटेनमेंट मेळटा हें तो समजून घेता. आनी तें तो प्रिंटेड मॅगझिनां हातूंत पुस्तकां भितर तें सोदता. आतां तांडेल सरान जें सांगलें की काल टीव्हीचेर जें पळयलां तो आज येवन सेंट्रल लायब्ररीक ताजें पुस्तक आसा काय म्हूण सोदता. इट इज दॅट.
ताका तें प्रिंटेड बूक जाय आनी हें पुस्तक जाका जे आज मिडिया मोबायला सारकेले मिडिया जे ताका अवेलेबल करून दिता ते आमी कोंकणी करून अवेलेबल करून दिवपाक लागले ना. भुरगो समज नॅशनल जिओग्राफीक जर घोस्तान पळयता किंवा एनिमल प्लॅनेट हो जर चॅनल टीव्हीचेर पळयता जाल्यार ताका त्या जनावरांची म्हायती पुस्तकांतल्यान जाय. ती आमी अजून दिवपाक लागले ना आमच्या बाल साहित्यांतल्यान. हांवें थोडोसो स्वता प्रयत्न केलो. जेन्ना सुना प्रांताक हांव कॉलम बरयतालो तेन्ना तांकां हांवें डायनोसॉराचेर दिलें. जवळ जवळ वर्सभर हांवें डायनोसॉराचेर बरयलें, माकडाचेर बरयलें, वायल्ड लायफाचेर बरयलें, उदकांतली अप्रूप सृश्ट ह्या विशयाचेर बरयलें. तांची पुस्तकां येतलीं फुडाराक. पूण तातूंतले हांवें 3 पुस्तकां स्वता काडलीं म्हज्या प्रकाशनांतल्यान. 2 पुस्तकां ती म्हळ्यार अंतराळांतलो राबितो आनी अंतराळांतलो प्रवास. ही स्टोरी बुक्स न्ही, नॉलेज बुक्स. तशेंच मंगळ भाशा मंडळान काडलें, रानसवाव म्हणटा ते भाशा मंडळान काडलें, रानवळख म्हणटा तें हांवें काडिल्लें. हो प्रयत्न आशिल्लो की भुरग्यांक ही नॉलेज बाल साहित्यांतल्यान मेळची. आनी ताज्या मुखार हांव मातसो वचून म्हणन की समजा आमी एक जर वाघ जर घेतलो जो आज रानाचें स्वामित्व वाघा कडेन आसा म्हणटा जाल्यार वाघाची हॅबिटेट जी आसा, वाघ रानात कसो रावता, तो कसो सर्वायव जाता, ताका सर्वायव जावपाक कितें कितें रानाक आसचें पडटा. आज बिबटो गांवां येवपाक लागला. बिबटो गांवां येता ताजे फाटल्यान कारणां आसात. कित्याक आमी तांची रानां काबार केल्या, आमी तांच्या रानांतल्या तागेली जी खावड आसा ती जनावरां काबार केल्या. म्हणून तो गांवां येवन गांवचे कुत्रे व्हरता किंवा पाडकां व्हरता. आमी फक्त बिबट्याक पळयता तो शत्रू म्हणून पळयतात. आनी फाल्यां जर आमी जर बाल साहित्य बरोवपाचें केलें जाल्यार आमी बिबट्याक शत्रू म्हणून दाखयतले मनशाचो. दॅट वील बी टोटली रॉंग. खंयचेच जनावर हे मनशाचे शत्रू न्ही, मनीस ह्या सगळ्या जनावरांचो शत्रू. ही शिकवण आमच्या बाल साहित्यांतल्यान वचपाक जाय, जी अजून मेरेन वचपाक लागली ना. सो म्हजो हें हाजेर असो की बाल साहित्य आज चेंज जावपाची गरज आसा कोंकणींतलें. आनी हें जर ही जर चेंज जाली जाल्यार जेन्ना तें इतर भाशांनी वतलें तेन्ना आमचें बाल साहित्य कितलें श्रेश्ठ हें बाकीच्या जगाकय कळटलें. ते बरें करून दिनेश भाई, खूब म्हत्वाचो एक विचार तुमी हांगा मांडलो की बाल साहित्य जे गोंयांत निर्माण जाता ते अजून त्या राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर जे बाल साहित्य निर्माण जाता त्या दर्ज्या कडेन पावना आनी तें पावपाक जाय. तर हांव चेतन बाबाचार्य हांकां विचारपाक सोदतां की तुमी फाटलीं कांय वर्सां भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आसतना ती चळवळ सुरू जाली आनी तर कितें जावपाक जाय? आमकां खबर आसा, गरज आसा की बाल साहित्य बरें आनी निर्माण जावपाक जाय. तें करपा खातीर कितें जावपाक जाय आनी कितें जाता सद्या हाचेर जर तुमी उजवाड घालो जाल्यार बरें जातलें. एका वाक्यान जर सांगतलो जाल्यार लेखकाची मानसिकताय बदलपाक जाय. आमकां भुरगो दिसलो की ताका शिकवण दिवपाची जी संवय आसा, म्हळ्यार आमी पळयता आसतना आमची हायट जर इतली आसत आनी भुरगीं जर इतली आसत जाल्यार तांकां असोच पळयतात. म्हळ्यार भुरग्याक जर आमी तांच्या बरोबर दिमी मोडून जर खेळपाक लागलीं जाल्यार तें चड आवडटा. आमी उबे रावन तांच्या बरोबर खेळचे परस म्हणटकीर आमी दिमी मारून जर तांचे बरोबर खेळ्ळीं जाल्यार आमकां कळटलें की भुरग्याची मानसिकताय कशी आसा आनी आमी कशे तरेन मुखार वचपाक जाय. आमी कॅटेगरी करतात की बाल साहित्य अशें म्हळ्यार तांकां कितें की सादी सोंपी उतरां आनीक अशेंच गोंय दवरपाचें अशें. मनोहरबाब सरदेसायान सुद्दां जी थोडी पयलींची बालगितां बरयलीं तातूंत भितर बाबा बाकरी अशे तरेची बरयली ही बी की हळुता लगाबो सारकी बरयली. पूण तांची जे व्हडां खातीर जे साहित्य आसा तातूंत भितर बाल साहित्याची कितल्योश्योच कविता आसात. म्हळ्यार हांव 1-2 रेफर करेन की तुका सवणी जाय जाल्यार घरान पांदरो लायनाका, पोरसांत झाडां लाय. सो इतली सुंदर तरेन ही कल्पना. तशेंच हांव गेलो रानांत वाऱ्याक मेळूं, वारो आयलो म्हज्या घरांत पानां लागीं खेळूं. सो ह्यो सुंदर कल्पना आमी जाणट्यां खातीर राखून दवरतात आनी
भुरग्यां खातीर आमी अशे तरेची फक्त उतरां कडेन खेळपाची हें दितात काय, हो पयली एक आमीच आमकां प्रश्न विचारपाक जाय. दुसरी गजाल म्हळ्यार आमी जेन्ना साहित्य भुरग्यां मुखार दितात तेन्ना तांकां कल्पनेक कितलो वाव दितात ताचेरूय बी आमी विचार करपाक जाय. म्हळ्यार आमी एक खंयची घडिल्ली घडणूक हें साहित्य आसना. म्हळ्यार खंयची घडिल्ली घडणूक जर तशा तशी बरयली म्हणून हें साहित्य जायना. हो पयली लेखकाक हें आसपा जाय, समज आसपा जाय, आनी तें कशे तरेन प्रेजेंट करपा जाय हेंय बी लेखकाक कळपा जाय. म्हणटकच एखादी काणी बरयत आसतना तातूंत भितर फक्त एक घडणूक घडली ती सांगली म्हणून ती काणी जायना. काणे खातीर वेगळी कितें तरी लागताच. भास कशे तरेन वापरची हाजेरूय बी बरोवपाचो अभ्यास आसपा जाय अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं चिंतलो. तर हें जालें बाल साहित्याच्या दर्ज्या विशीं आनी कितें जावपाक जाय आनी खास करून मानसिकताय बदलपाक जाय अशें तुमी म्हळें. आतां परत हांव आमची चर्चा जे कडेन सुरू जाल्ली की बाल साहित्य निर्मिलें जरी जाल्यार पूण तें तांचे मेरेन पावोवप कशें हो म्हाका दिसता एक खूब म्हत्वाचो मुद्दो आनी जाचेर म्हाका दिसता हांगा विचार जावपाक जाय. आनी मुळात हेतूच ह्या चर्चेचो हो की हे जे वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स आसात ह्या मळा वयले तांचो एक समन्वय घडून येवचो. तर रुईबाई परत एकदा हांव तुमचे कडेन विचारतलें की तुमच्यो एक शिक्षिका म्हणून आनी कितें अपेक्षा आसात म्हणजे जावं प्रकाशक किंवा वाचनालय आनी लेखक हांणी शाळां कडेन कशे तरेन कनेक्टेड रावचें सो दॅट तें बाल साहित्य भुरग्यां मेरेन पावतलें आनी कितें जावं येता बाय कोलॅबोरेशन ऑफ ऑल दीज इंडस्ट्रीज जाका आमी म्हणटात कितें एक्सपेक्टेशन्स आसात तुमचे? हांवें आतां तुमकां सांगता सांगिल्लें काणकोणा पुस्तकां मेळनात आनी ही म्हाका समजलें केन्ना जे भुरगीं बुकां हाडून दिताले ताजे वयल्यान म्हाका कळ्ळें म्हणजे दे वर लायक नॉर्मल जे जात्रेक बी आमकां मेळटात पळय नॉर्मली तशी बुकां. सो म्हाका दिसता जेन्ना येदोळ दिनेश बाब उलयता आसतना मार्केटिंगाचें उलयताले टिचरांकय बी जाय आसतात बुकां तांचे स्टॉक करपाक लायब्ररी. पूण खुबशे अशे जे पळय काणकोण गोंयच्या अशे खाची कोणच्याची गांवां आसतात एक फावट दे डोंट हॅव एक्सेस ऑर ते मुद्दम येवप हें जायना. कांय वर्सां पयलीं अन्वेशबाई आमचे कडेन एक्झिबिशन घेवन येताले बुकाचें. सो थंय भुरग्यां बुकां पळोवन तीं घेतालीं. सो तशें कितें करपाक जाता जाल्यार दुसरी म्हळ्यार म्हाका दिसता सर्व शिक्षा अभियान हाजी सगळे कडेन ऑफिसीस आसात ऑल ओवर गोवा. सो सपोज जर थंय प्रायमरी टिचर्स आसतात तांचे ट्रेनिंग्स जातात सो थंय सपोज जर तुमी ते बुक्स एवेलेबल करून दवरले जाल्यार आनी इफ इट इज पास्ड मेसेज इज पास्ड ऑन टू द टिचर्स की बाबा हे थंय अवेलेबल आसतले विकते घेवपाक आय थिंक दे कूड बाय बुक्स इजिली फ्रॉम दोज प्लेसीस. मुद्दम येवन घेवप परत रिजनल लँग्वेजीचे बुकां वाचप हे प्रायमरी पर्यंत भुरगो करता मॅक्सिमम फिफ्थाक. मागीर ते स्लोली इंग्लिशी कडेन वळटा. कित्याक म्हाका खबर ना म्हणजे चलये वयल्यान सांगता की हांव ताका सदांच सांगतालें तुजी इतली मराठी बरी आसा तूं तें कंटिन्यू करूंक जाय म्हणून. आनी अशें न्ही की आमचे घरान बुकां नात अशें न्ही घरा कडेन बुकांय आशिल्लीं भरपूर मराठी पूण खंय तरी नकळत इंग्लिशूच वाचपाचें सुरवात केली. सो जेन्ना पळय वाचकच ना म्हणजे तो निर्माण जावपाक जाय ल्हान भुरग्यांचो. सो आनी ते कंटिन्यू करूंक जाय. सो ते कंटिन्यू कशें उरतले हो म्हाकाय प्रश्न आसा. म्हणजे रिजनल लँग्वेजीसान म्हणजे मराठी जावं कोंकणी जावं ते कशें उरतले हो एक प्रश्न एज अ टिचर म्हाकाय पडटा. हे कशें एखाद्या म्हाका दिसता टिचरांनी तो प्रयत्न करपाक जाय खंय तरी. म्हणजे जेन्ना फॉर एग्जाम्पल सांगतले जाल्यार फाल्यां हांव हिस्ट्री शिकयता फॉर एग्जाम्पल. इफ आय टीच हिस्ट्री एंड इफ आय एम टीचिंग फॉर एग्जाम्पल जर्मनीच्या हांव समज नाझी पार्टीचे बद्दल शिकयता जाल्यार इफ आय जस्ट टॉक अबाउट इट and I have not talked about how it has affected common people and if I have not cited examples
like from literature, Diary of Anne Frank or Hannah Suitcase or Men's Search for Meaning. Suppose जर हे म्हाका समज जर म्हाकाच खबर ना एज अ टीचर जाल्यार हाउ वूड आय टेक देम टू लिटरेचर. म्हाका दिसता वी नीड टू एम्प्लिफाय दॅट. म्हणजे हे क्लासरुमांनी जावपाक जाय की बाबा टिचरांनी ताजे एग्जाम्पल्स दिवपाक जाय. एंड दीस प्रायमरी स्टेजीर तर तांकां एक्सपोज करपाक जाय सामकें. म्हणजे अशी शिस्त घालनासतना इट इज एंड देर शूड बी अ डेडिकेटेड आवर जस्ट फॉर रिडींग. तो म्हाका दिसता आमी खंयच्याच स्कूल दिना. म्हणजे कितें सगळीं जाण बसतली आनी वाचतली इफ दॅट इज पॉसिबल कांय खबर ना. ते म्हाका दिसता हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन जरी ते बाकी सगळ्यांनी ताची सहमत जावन तें करपाक जाय. 1 hour इज डेडिकेटेड जस्ट फॉर रिडींग. आनी मागीर तातूंतल्यान मागीर टिचरांनी इंट्रस्ट फायंड आउट करपाक जाय भुरग्यांचो आनी गिव देम बूक म्हणजे वीच इज वेर दे आर इंट्रस्टेड इन रिडींग एंड वीच इज टू देयर लेवल. रिडींग शूड नॉट बी फ्रस्ट्रेटींग. इट कॅन बी चॅलेंजींग बट नॉट फ्रस्ट्रेटींग. म्हाका दिसता खूब अशे भुरगे दे आर अवर्स टू रिडींग बिकॉज दे पिक अप अ बूक इन द लायब्ररी वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हजी भुरग्यां तूं विचारताले खंयची भुरगीं कसली बुकां वाचतात. मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन फ्रॉम 8th 7th 8th अशी आसली ती भुरग्यां सुद्दां मूर्तीची वाचतात. वाय? इट इज बिकॉज इजी टू अंडरस्टँड. इंग्लीश वाचतात पूण ती जी वाचतात कित्याक आय फील दे आर इजी टू अंडरस्टँड. लँग्वेज इंग्लीश इजी जाता थंय. सो हे टिचरांनी अंडरस्टँड जावपाक जाय. फाल्यां सपोज जर म्हजे लायब्ररींत बुकां आसात ती क्लासिक्स आसात. चार्ल्स डिकन्स हे ते सपोज जर अशें आसात which they may not be able to connect जाल्यार ती वाचचीच ना. आनी द लँग्वेज इज क्वायट डिफिकल्ट. सो म्हाका दिसता हे आमी टिचरांनी फायंड आउट करपाक जाय. हिस्ट्री कॅन बी इम्ब्यूड विथ कितें म्हणटात ते डेप्थ आनी रेलेवन्स ओन्ली वेन वी टॉक. येस थँक्यू. थँक्यू उर्वीबाई. हय आतांच उर्वीबाईन म्हळें की काणकोणा पुस्तकां खंय मेळटलीं, कितें अरेंजमेंट आसा. बाल साहित्याची पुस्तकां जर काणकोणा मेळटली जाल्यार ती खंय मेळटली. ही गजाल गोंयांत सगळ्या विलेजींनी ही गजाल घडटा तांकां पुस्तकां मेळना. सी एज अ पब्लिशर आय विल टेल आमचो प्रोसिजर नॉर्मली कसो आसता. गव्हर्मेंट स्किमीक आमी पुस्तकां घालतात. जेन्ना सरकाराच्यो आर्ट एंड कल्चर किंवा गोवा कोंकणी अकादमी हांच्यो जेन्ना स्किम्स येता पयलीं हाजी येताली सेंट्रल लायब्ररीची येताली. आज सेंट्रल लायब्ररीची ती स्कीम बंद जाल्या. सो ह्या 2 स्किमींतल्यान आमी आमची पुस्तकां तांकां दितात. दे बाय आवर बुक्स. पूण ती क्वॉन्टिटी कितली 100 पुस्तकां 70 पुस्तकां चडांत चड 150 पुस्तकां. ही पुस्तकां तांणी सिलेक्ट केल्ल्या लायब्ररी भितर वतात. सेंट्रल लायब्ररीच्यो ज्यो लायब्ररीज आसात बाकीच्या सगळ्या गांवांनी घडये तांकां वता आसतल्यो. थोडीशीं स्कुलां तांणी सिलेक्ट केली जाल्यार केल्ली आसात तातूंत. पूण गोंयांत आज पळयलें जाल्यार 1000 वयर प्रायमरी आनी हायस्कूल जर एड केलें जाल्यार आय थिंक 1000 वयर 1200 तरी सहज जाता. सो 100 पुस्तकां मायनस 1200 1100 स्कुलांच्या लायब्ररीनी ही पुस्तकां आमची पावना. हाजे खातीर कितें तरी मेकॅनिझम जाय. When I am a publisher, I cannot be a retail seller also. हांव पुस्तक प्रिंटिंगाक म्हजो वेळ दिता, पुस्तक पब्लिशिंगाक म्हजो वेळ दिता एंड आय एम एक्सपेक्टेड की भायर स्टॉल घालूनय बी हांवेंच बसचो आनी हांवेंच म्हगेली पुस्तकां विकची. दिस इज टोटली रॉंग. गोंयांत हें घडना. पूण बाकीच्या स्टेटींनी हाजे खातीर मेकॅनिझम आसा. तांचे कडेन होलसेल डिस्ट्रिब्युटर्स आसात. ह्या होलसेल डिस्ट्रिब्युटर्स पब्लिशरा कडल्यान बल्क पुस्तकां घेतात. एट अ टायम 100 200 300 अशी पुस्तकां घेतात एट अ डिस्काउंटेड रेट आनी ती ऑल ओवर द स्टेट सगळ्या लायब्ररीनी ते घालतात. पब्लिशर स्वता घालपाक वचना. हांगा आमचे उरपाटे पब्लिशरान एप्लाय करचें पडटा आनी पब्लिशरान घालचें पडटा. सो आय वूड सजेस्ट एक हाजे खातीर रेमेडी. ही जी स्किमीक जी पुस्तकां वता ती वचूं. 100 पुस्तक गेली 150 गेली ओके फायन. पूण गव्हर्मेंटा कडेन एक एडिटोरियल बोर्ड आसचो वा साहित्यिकांचो बोर्ड आसचो
ह्या बोर्डान ही पुस्तकां सगळीं इव्हॅल्युएशनाक घेवची आनी ह्या पुस्तकांतली जी बरी पुस्तकां आसात, जी खरेली नॉलेज दिवपी पुस्तकां आसात, अश्यो 1000 कॉपी मिनिमम त्या पब्लिशरा कडल्यान विकत्यो घेवच्यो आनी ह्या सगळ्या स्कुलाच्या लायब्ररीनी ह्यो कॉपी पावोवच्यो. हें जर घडलें जाल्यार गोंयांतल्या प्रत्येक भुरग्याक ताज्या स्कुलाच्या लायब्ररीक गोंयचें प्रत्येक पुस्तक मेळटलें जें बरें आसा, बरें पुस्तक आसा. हाजे खातीर कितें व्हडलो कितें अब्जांनी रुपयाचो खर्च जातलो अशातली गजाल न्ही. थोडेशे कोटी लागतले कित्याक पुस्तकां आमचे कडेन खूब म्हारगय ना. पूण खंयच्याय रिडरा मेरेन पुस्तक पावप हें खूब गरजेचें. कित्याक पुस्तकां ह्या बिझनेसाचो आत्म म्हणटा तो रिडर, सोल इज रिडर. तो जर आमचे कडेन ना जाल्यार ह्या धंद्याक कसलोच अर्थ ना आनी भिडेबाब म्हजे कडेन सामको ह्या हाजेर सहमत जातलो. हें खंय तरी आमी जर घडपाक शकता जाल्यार तें घडोवपाक जाय जाल्यार टिचरांनी आनी स्कुलाच्या मॅनेजमेंटांनी गव्हर्मेंटाक एप्रोच जावन वॉट एवर ती कशी स्ट्रॅटजी आसा. सरकारी संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून डॉक्टर तांडेल आमच्या मदीं आसात. तांकां कितें ह्या विशीं दिसता, वेदर दीस इज पॉसिबल जाल्यार आमी पळोवया. आयज खूब बरे सुचोवणी आसा दिनेश भाई, आनी कितें दिसता दोतोर तुमकां की शक्य आसा ही गजाल? तांच्यांनी जे सांगलां तातूंत सहमत ना अशें केन्ना जावं शकना. कारण जो शापता ताका अपेक्षा आसता नॅचरली ते सगळ्या पर्यंत पावचे म्हणून. आनी तांचे बद्दल भिडे साहेबान तर बरेच वेळा बऱ्याच तराचे प्रयत्न केल्ले आसात. तांच्यांनी सातत्यान ते प्रयत्नपूर्वक आसतात. पूण जे बसून धडपडटात, तळमळटात, प्रयत्न करतात, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात की हे साहित्य सगळ्या पर्यंत पावचे म्हणून, पण ताका लिमिट्स उरतात. आनी आमी ग्रंथपाल म्हणजे आमकां ग्रंथालया पुरते लिमिटेड आसता. सरकारचो प्रतिनिधी न्ही तर लायब्ररीचो प्रतिनिधी म्हणून येयल्लो असल्यामुळे आमचे कडेन 2 स्किमी आसात. ते 2 स्किमींतली एक स्कीम जी आसा आर्ट एंड कल्चर, जे खंयचोय बूक थंय तुमी दिलोत, त्यांची जी वर्सांतली एकदा ते टायम पिरियड आसता, त्या टायम पिरियडान ज्या कोणें खंयचोय बूक आसलो, गोंयचो बूक आसलो की जालो, कोणें कितेंय पब्लीश करून गोव्यातल्यान ताणें थंय दिलें की त्याचे सादारण 100-150 जे कितें त्या बजेटान बसता तितले कॉपी घेतले वयता. ही आर्ट एंड कल्चराची स्कीम फ्रॉम द फंड ऑफ गोवा गव्हर्मेंट. इट इज रनिंग ऑन, चालू आसा आनी ते सगळ्यांक खबर आसा साहित्याच्या क्षेत्रांत. दुसरी एक स्कीम असली तांच्यांनी आतां उच्चार केलो की सेंट्रल लायब्ररी कडेन एक अशी स्कीम असली जातूनसून अशाच साहित्याच्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी कोणी प्रसिद्ध केल्यात बुकां ती बऱ्याच जाणांक अजून खबर ना आसा. साहित्याच्या क्षेत्रांत जे पब्लिशर आसा तांकां खबर आसा की इट इज अ रूल ऑफ अ लँड दॅट कोणी जर कसलेय जर बुक पब्लिश केले, इट इज अ रूल ऑफ अ लँड दॅट ही हॅज टू deposit 2 copies of his book free of cost to the central library. One will remain as central library and one will go in the Delhi Parliament library. हे जर दिले जाल्यार आमकां कळटा की ते पब्लिश जाले म्हणून. कारण कोणें खंयच्या कॉर्नराक खंयच्या हेतून पब्लिश केलेले रिकॉर्डर केन्ना येता, तेणे रुला प्रमाणे जर ते हाडून दिले जाल्यार बिकॉज ऑफ कित्याक लागून हें जायना, अवेरनेस, त्याच्या बद्दल ना जनजागृती जाल्ली ना की कोणी पब्लिशर बाबडा करता खडपड करून प्रयत्न करून अनुभव पणाक लावन ते प्रत्यक्षान हाडटा आनी ताका खबर ना की खंय दिवप. मागीर कळटलें की आपूण छापला बूक म्हणून जाल्यार ते सेंट्रल लायब्ररीन हाडून दिवप. बीडी सेक्शन आसा त्या सेक्शन हाडून दिल्या उपरांत कितें जाता, ते रिकॉर्डर येता की बाबा खंय तरी गोंयान हें प्रसिद्ध जाला बूक. मागीर आमचें कर्तव्य कितें की ते एक बूक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पार्लमेंटाक पावप, एक बूक आमच्या रिकॉर्डाक दवरप, जेणे करून जेन्ना जेन्ना गरज पडटली इमिजिएटली आमी 12 कॉपी मागता. कित्याक आमच्या अंडर डायरेक्टली 12 लायब्ररी गव्हर्मेंटाचे आसात. 12 जाणांक दिवपाक इमिजिएटली ऑर्डर दिता. इतल्या पर्यंत चलता. त्याच्या फुडें एक स्टेप असली की आनी एक 100 कॉपी आमी घेवं शकता काय कितें, आनी घेताले ते बरीच वर्षां. जशें आमचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट घेता तशें आमी घेताले. पण आमी जे घेताले तो गोवा गव्हर्मेंटाचो फंड न्ही, तो राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाउंडेशन म्हणून आसा कलकत्ता, विच इज रन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. त्यांच्या फंडांसून ते सगळ्या राज्यांक असो थोडा फंड दितात, जो फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ अ रिडर्स, वाचन चळवळ वाडोवपा खातीर तो आमी युटिलायज करताले बुकां परचेस करपाक. तो त्याचो स्पेसिफीक इंटेंशन किंवा स्पेसिफीक हें नासलें उद्देश की बुकांच परचेस करा, पण आमी करताले कित्याक गोव्यान बुकां छापल्या उपरांत घेवपाक मार्केट ना. सो सकयल घेताले, आर्ट एंड कल्चरान घेताले, पण तरी सुद्धा तेतूनसून जे इन्वेस्ट करतात ते जाय नासले म्हणून तोच आमी पार्ट खंय यूज करताले. सेम बुकां एक्चुअली एकूच डिपार्टमेंट 2-2 फावटी 2-2 बुकां घेवं शकना,
पण तरी सुद्धा आम्ही तो यूज करताले कित्याक जाल्यार आनी मार्केटूच ना न्ही. मिनिमम रिक्वायरमेंट तरी बरोवन येवंक जाय जो इन्वेस्ट केला तो 200 कॉपी किंवा 300 कॉपी. पण गेल्या 5 वर्षांनी कितें जालां, कोरोनाजेशन स्टार्ट जाला, थंयच्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो राजाराम मोहन राय लायब्ररी फावंडेशनाचो एकूय रुपया आमचे पर्यंत पावूंक ना. ताकाय कारण आसा, कारण त्यांच्या पर्यंतच फंड कमी जालो मध्यंतरी. आत्तां सुरू जाला, हल्ली आज सध्या राजाराम मोहन राय लायब्ररी फावंडेशनाचे वर्कशॉप युनिव्हर्सिटीन चालू आसा. तांचे जे DG आसा, डायरेक्टर जनरल, ताचे कडेन काल सेंट्रल लायब्ररीन म्हाजी उलोवप जालें की आत्तां आसा जाल्यार आत्तां सुरू करुया. आनी ताचे बद्दल परत सोमारा आमची ऑनलायन मिटींग जावपाची आसा. सातत्यान प्रयत्नशील आसा. आनी तो जर फंड येयलो डेफिनेटली जर आनी 100 जे कॉपी घेवचे असले ते आमी नक्की घेता, प्रयत्नशील. म्हाका दिसता खूब बरी खबर तुमी आज ह्या वेळार दिल्या, कारण म्हाका दिसता खऱ्यांनीच गरज आसा अशा फाटबळाची. जाल्यारूच म्हाका दिसता चडांत चड साहित्यीक आनी खास करून बाल साहित्यीक, कारण आमी म्हणटात बाल साहित्याकूय बी मार्केट निर्माण जावपाक खूब त्रास पडटा. आमी आयकलें की भुरगीं आतां इंग्लीश वाचतात, प्रायमरी लेवलाची वाचतात. तर अशा तरेचें फाटबळ जर आमकां सरकारी संस्था कडल्यान मेळ्ळें जाल्यार ताचे सारकी आनी बरी गजाल ना. देव बरें करूं डॉक्टर तांडे. चेतन बाब तुमी हय सांगा. म्हगेलो मातसो विचार करपाचे पद्दत मातशी वेगळी आसा. म्हाका दिसता की गोंया भितर 60 ते 70% लोकसंख्या शहरां भितर आसा आनी बाकीची गांवां भितर आसा. ह्या शहरां भितर जे इजिली अवेलेबल आसा भुरग्यां खातीर तो सेल जाता काय? म्हळ्यार आतां गांवांतल्या सुजितान शेण काडलो की गांवां भितर पुस्तकां मेळनात, शहरां भितर मेळटा आसून ताजो फायदो घेता काय? सो म्हाका हातूंत भितर मूळ दिसता की भुरग्यांक वाचनाची आवड लावपाचें. आतां हांगा खुबशे शिक्षक आसा म्हणून हांव डायरेक्ट उलयतां. आमी भास शिकयता म्हळ्यार कितें शिकयता? भुरग्याक भास शिकयता म्हळ्यार कितें शिकयता? जेन्ना पयले भुरगो येता ताका भाशा कळना अशें तुमकां दिसता, तो उलयता. आमी ताका व्याकरण शिकयतात. व्याकरण जर शिकयता आसत जाल्यार तो चलो जर आसत जाल्यार म्हणटलो हांव रवींद्र भवनात म्हळ्यार गेलो रवींद्र भवनात अशें कित्याक उलयतलो जाका व्याकरण ना, एक सेंटेन्स फॉर्म करता अशें दिसता. ताका व्याकरणूय खबर आसता. आमी फक्त ताका नाम खंयचें, सर्वनाम खंयचें, बाकी क्रियापद खंयचें म्हळ्यार ताका भास शिकयता काय? म्हणटकच आमी शिकयता कितें भुरग्याक, भास म्हणून शिकयता कितें हो विचार करपाची चड गरज आसा अशें म्हाका दिसता. जर भुरग्याक भाशे बद्दल आवड निर्माण केली आनी ताका व्यक्त करपाक जर चड बरे तरेन दिलें जाल्यार ताका भाशेची गोडी लागतली. ताका दिसतलें कितें काय म्हळ्यार जर आमी शिकयता आसतना भुरग्याक म्हळ्यार तेच अ काड, आ काड, ई हेंच शिकयलें म्हळ्यार फक्त बरोवपाक शिकयता म्हळ्यार तुमी भास शिकयता काय? हो विचार तुमी करपाक जाय. जर ताका परीक्षेक मार्क घालता आसतना ताणें एक सुंदर निबंध जर बरयला, आपल्यान व्यक्त केला आनी ताजे सपोज रस व दिर्घाची चुको काडून सपोज ताका मार्क कमी दिले जाल्यार ताका एनकरेजमेंट मेळटली काय? म्हळ्यार खंयचे तरी लेवलाचेर आमी तांकां हें करपाक जाय अशें म्हजें पर्सनल मत. म्हणटकर जातूंत भितर ताका भाशेची गोडी लागतली आनी तो वाचपाक लागतलो, बाकीचे म्हळ्यार पुस्तकां मागपाक लागतलो. जर हांगा बाणावले रावपी किंवा दर्यानुव्या रावपी जर नॅचरल्सां आवय बापायक घेवन वता आनी सांगता की आपल्या आयस्क्रीम जाय म्हणून जाल्यार कॉन्फिडंटान दर्या किंवा भाशा मंडळान वचून कित्याक पुस्तकां दी म्हण आपल्याक हट्ट करना. सो ही बी विचार करपासारकी गजाल अशें म्हाका दिसता. सरान सांगितलें सामकें खरें. लँग्वेजीस आर मोस्टली टॉट लायक हिस्ट्री सब्जेक्ट्स, नॉलेज सब्जेक्ट्स. डू यू अग्री? लँग्वेजीस आर टॉट लायक नॉलेज सब्जेक्ट्स. हांव खुबशे नवे टिचर्सांचे लेसन्स ऑब्जर्व करता आनी इट इज लायक जस्ट बॉम्बार्डिंग देम विथ इन्फॉर्मेशन. इज देर अ डेप्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन एनीवेर? तांकां जाय तें मेळपाक शकता. वाय वी हॅव टू गिव इन्फॉर्मेशन? वॉट वी नीड टू डू इज develop in them the skill of reading, help them not just don't teach them reading but help them discover the joy of reading. हे आमी खंय तरी शिक्षक म्हणून कमी पडटा. म्हाका दिसता अशी जाता कित्याक हांव जेन्ना वेन आय यूज टू टेक, म्हाका याद जाता एक खंयचे तरी क्लासीक हांव अशीच फ्री पिरियडाक वचून आय हॅड लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेन्शन पॅसेजीस वीच वर डिवेलप्ड बाय सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन लँग्वेजीस हैदराबाद. आनी तांच्यो अश्यो बऱ्यो ग्रेडेड आशिल्ल्यो आनी हांव ते 6th स्टँडर्डाचे लेवलाचे घेवन गेलें आनी फॉर्च्युनेटली आय हॅड दीस लेवल ऑफ
खंयचे म्हणजे म्हजे कडेन फर्स्ट लेवलाचे आशिल्ले, सेकंडाचे आशिल्ले, थर्डाचे आशिल्ले. सो आय लुक्ड एट दोज चिल्ड्रन आनी म्हाका कळ्ळें बाबा हे कमी लेवलाचे. सो म्हणजे कमी इन द सेन्स दे हॅड म्हणजे दे वर नॉट कॉम्प्रिहेन्शन तांचे तितले बरें नाशिल्लें. सो तांकां हांवें त्या लेवलाचें दिलें आनी जे पळय ते 6थाचे आसा तांकां त्या लेवलाचें दिलें आनी जालें. सगळे भुरग्यांनी वाचलें एंड दे आन्सर्ड सम ऑफ द क्वेश्चन्स. आनी म्हजे सबस्टिट्यूशन पिरियड वॉज ओवर. नेक्स्ट आफ्टर द पिरियड दे टोल्ड मी टीचर तूं नेक्स्ट टायम केन्ना येता क्लासीक. So does that mean they do not like reading? We do not take them to reading. Correct way आमी ते approach जायना. म्हणजे how the English language is taught or any language for that matter is taught as if it is a knowledge subject. आमी समज जर as teachers लँग्वेज कशी वापरल्या हाजेर कमेंट करना. वी आर जस्ट थिंकिंग हो खंय गेल्लो, तो खंय गेल्लो, हाजो बापूय कोण, ताजो बापूय कोण, ताणें मागीर हें तेगे कारण कितें जालें, तो कित्याक मेलो, अशें सपोज जर प्रश्न विचारपाक लागले वाय एंड हाव आनी फक्त प्रश्नाचेच समज जर जापो आमकां त्या शिकोवपांतल्यान जाय जाल्यार मागीर हाव विल दे डिस्कवर द जॉय ऑफ रिडींग. म्हाका दिसता हें खुबशें अशेंच जाता. म्हणजे एवरीथींग इज एग्जाम ओरिएंटेड आनी कितेंय शिकयता आसतना ताज्या रिलेटेड लिटरेचराचे आमी हें दिनात, कितें संदर्भ दिनात जावं सांगनात. आतां फॉर एग्जाम्पल 10th एक लेसन आसा डायरी ऑफ एन फ्रँक. इट इज अबाउट द गर्ल हू इज खूब जाणांक खबर आसतलें हू वेंट इन टू हर फॅमिली वेंट इन टू हायडींग वेन हय हॉलोकॉस्टाची आसा ही. आनी तिणें आज नेहा सिंग तिणें आज काय बरी सुंदर काणी सांगली. जेन्ना हांव हो लेसन शिकयता देन आय शूड नो वॉट इज अवेलेबल रिलेटेड टू द लेसन, वॉट इज द बॅकग्रावंड ऑफ द लेसन. हांव हो लेसन शिकयता आसतना हांव तांकां एक दीस सांजचे मागीर रावन फूल ताजेर एक मुवी आसा तो दाखयता. द मुवी इज इन 2 parts बट आय शो देम द फर्स्ट पार्ट सो दॅट दे कॅन इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब. सो आमी ते एम्प्लिफाय करपाक जाय, आमी ते एनहान्स करपाक जाय दॅट लर्निंग एक्सपिरियन्स. तेन्नाच ते भुरगे म्हाका दिसता खंय तरी रिडिंगा कडेन वतले. आमी पयलीं ताचे खातीर आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय अशें दिसता म्हाका. एंड दॅट इज ट्रू. सरान म्हणटा तशें आमी ग्रामर आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाका एक आय जस्ट एन एडिशन ग्रामर म्हणटा आसतना कोंकणी भाशेक ग्रामर एक्सरसायजीसाचे बुक्स आयल्यात. आय डोंट नो इफ देर आर बुक्स वेर ग्रामर कशें शिकोवप म्हणजे खेळी म्हणून कशें शिकोवप हाजे बुक्स आयल्यात काय ना हें म्हाका खबर ना. आय डू नॉट नो इफ दे हॅव कम. मुद्दम जे पळय इंग्लीश टिचर्स आसात तांणी एक देर इज अ बूक कॉल्ड एज ग्रामर प्रॅक्टीस एक्टिविटीज म्हणून पब्लिश्ड बाय केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, रिटन बाय पेनी ऑर आनी एंड्रू रायट. ओके. सो हें मुद्दम तुमी पळोवचें बूक जे म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू डू समथींग इन दीस की ग्रामर शिकयता आसतना ते खेळी म्हणून थ्रू गेम्स कशें शिकोवपाक जाता. हाव टू ड्रॉ म्हणजे अशें की न्ही की बाबा हे एक कितें म्हणटा सेंटेन्स बरयलें आनी तें अंडरलायन केलें आनी अशें अशें शिकयलें. विथ दॅट वी कॅन ऑफकोर्स तें अंडरलायन तुमी करून शिकयात फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ एक्झामिनेशन. बट मागीर तुमी ताका in addition you have those activities which will make them feel grammar is relevant to improving their speaking skills or whatever. ना जाल्यार ते फक्त आमी एग्जाम ओरिएंटेडच शिकतात भुरग्यांक ताका लागून ते विसरप जाता. खूप महत्वाची गोष्ट तुम्ही सांगली की नॉट जस्ट फिक्शन बट इवन नॉलेज टेक्स्ट ऑर टेक्स्ट विच आर हेल्पफूल फॉर टीचर्स गोंयांत म्हाका दिसता तयार जावपाक जाय. आणि परत एकदा चेतन बाबांच्या म्हणल्या त्या एक विचाराकडे वता की तुम्ही म्हणलें की गांवांत पुस्तकां पावनात पूण शारांत इतल्यो सगळ्यो गजाली आसून भुरगीं वाचतात, वाचक निर्माण जाता. काय कितें भिडेबाबाकडे हांव येता कारण तुमी पणजे शारांत फाटली कितलींशींच वर्सां तुमची कर्मभूंय पणजे शार आणि प्लस तुम्ही आता ऑनलायन माध्यमांतल्यानूय बी पुस्तकां विकपाक सुरवात केल्या. तर तुमची निरीक्षण कितें आसा की वाचक निर्माण जाला गोंयांत बाल साहित्याच्या बाबतींत आणि पालक पुस्तकां विकत घेतात काय कितें
म्हणजे कशे तरेन तुम्ही ह्या विशया कडेन पळयतात? हाचे पयलीं हांव आतां उलोवचे पयलीं सगळ्या विशयांनी आपापल्या ज्यो भावता ह्यो समस्या मांडल्या त्या समस्येक एकी कडेन एका गुळयेन वखद ना. प्रत्येक फावटी प्रत्येक दोतोर प्रत्येक दुयेंसाक वेगवेगळें वखद दिता. तशेंच जशें वय वाडत वता तशें तशें त्या समस्येक वखदां मेळत रावतात आनी तशे तशे प्रश्न सुटत वतले. म्हज्या दृश्टीन आतां तांणी जें सांगलें पळय तो एकूय प्रश्न म्हाका व्हडलो कठीण दिसना. तांणी सांगल्या तें म्हाका कठीण दिसता की वाचक निर्माण कशें करप हो विशय म्हाका सामको कठीण दिसता. त्या खातीर उजवळ हांवें ताका सांगलां कार्य कठीण है इसिलिये करणे योग्य है. आमी वाचक निर्माण करपा खातीर प्रयत्न सुरू केले. आतां वाचक निर्माण करप म्हणजे लायब्ररीन जे भुरगे येतात ल्हान ल्हान भुरगे येतात तांकां दिसता ह्या भुरग्यांक आमी सेवा करी आमी वाचनाची गोडी लायता म्हणून सांगतात न्ही ते वाचनाची गोडी लायता आमी ह्या भुरग्यांक म्हणून. म्हजें मत तें हातून वेगळें आसा. वाचनाची गोडी असलेले भुरगेच तुमचे कडेन येतात. वाचनाची गोडी खंय लागता ही लायब्ररीन लागता काय घरा कडेन लागता? घरा कडेन लागता. म्हणजे ही वाचनाची गोडी निर्माण करपा खातीर कितें करूं येता म्हणटा पळय ताजेर आमी चड भर दिला. ताजो रिजल्ट आमकां 25 वर्सां नंतर मेळटलो. तांणी जे कितें सांगले प्रश्न पळय ते सगळे प्रश्न मिटतले. व्याकरणाचो प्रश्न मिटतलो कारण ती आमची मातृभाशा आसा. कोणाकूच उलटें सुलटें उलोवपाक ना. सगळे वेवस्थीत उलयता. कांयच काळजी करपाची गरज ना. तांणी जी समस्या सांगल्या पळय ती सुद्दां आनीक 25 वर्सांनी मिटतली. खंय तरी कोणे तरी सुरवात करूंक जाय. वाचक कशें निर्माण करप हो कठीण प्रश्न आसा. थंय आमी हात घातला. आमच्या दोळ्या मुखार 2-3 उदाहरणां आसात. सादारण 30-40 वर्सां पयलीं फॅमिली प्लॅनिंगाचेर सरकारान येवजण सुरू केली. 2 किंवा 3 पुरे आनी भुरगीं नाका 3 भुरगीं पुरो अशें म्हणून लोकांक खंय भावला विशय तो व्हडलोसो भावूंक ना. चलता है राज. सरकारान त्या वेळार टीव्ही बी नासले. वर्तमानपत्राचे प्रयत्न केले सिनेमांनी केले तरेतरेन प्रयत्न केले. नंतरच्या फुडल्या 10 वर्साच्या काळात 1 किंवा 2 पुरे केलो की ना प्रयत्न सरकारान. आनी आतां सांगता 1च पुरे 1च भुरगें पुरो. आतां म्हाका सांगा 40 वर्सां नंतर सरकारान जो प्रयत्न केलो तो विशय आज घराघरांनी पावलो की ना? घराघरांनी 1च भुरगें आहेत. 40 वर्सां लागली हें सगळें करपाक. तसो म्हजो प्रयत्न आसा. खूप सुंदर देवा. म्हळ्यार तुमची जी सकारात्मकता ऑप्टिमिझम जो आसा न्ही आय थिंक इट इज सो एकदम नेटार ताळयो जावपाक इतली उर्बागिणी आसा की खरेंच आनी मातशें उलयता. हय उलयात. पण आय हॅड टू स्टॉप इन बिटवीन कॉम्प्लिमेंट यू कारण खरेंच इट इज इन्स्पायर. येस यू मे कंटिन्यू. ओके. म्हणटकच कठीण प्रश्न आसा तो सोडोवपाचें आमी ध्येय घेतलां. ब्रीद वाक्य आमचें करतलेच म्हणजे करतले. आतां कितें करतले जाल्यार वाचक निर्माण करतले. हाचो परिणाम कितें जातलो? ते वाचक लायब्ररीनी येतले. मागीर तांकां पुस्तकां चड दवरची पडटलीं. आसा तितली पावची ना. अशें कितलेशेच खंय खंय सगळे कडेन घडटले. सगळे गोंयचे लोक वाचक वाचिना असो एकूय भुरगो मेळचो ना. जावं येता? शक्य आसा. आतां त्या खातीर कितें करूंक जाय? ल्हान भुरग्याचे गुरू 3. पयलो आवय बापूय, दुसरो शिक्षक आनी तिसरो पुस्तक. हे 3य गुरू जर भुरग्याक मेळत भुरग्याचो सर्वांगीण विकास जाता. ताची बुद्धी वाडटा, ताच्या विचारांक चालना मेळटा आनी जें जें कितें विकासा खातीर शक्य आसा तें सगळें जाता ह्या 3 गुरू कडल्यान. म्हणटकच आमकां सोंपो जो गुरू आसा पळय तो आवय बापूय आनी पुस्तक. शाळा म्हजे कडेन ना. शाळांनी कशें शिकोवपाचें म्हणटा पळय तें
आतां न उलयल्यार बरें त्या विशयाचेर. कितें सांगतलो, दुर्दशा जाल्या आमच्या कोंकणीची, शिक्षकांची दुर्दशा जाल्या. कित्याचें कितें शिकयता तें आमकां कळटा, पूण आमी तांकां सुदारपाक वतले काय नवें जनरेशन तयार करतले असो प्रश्न पडटा. म्हणटकीर आमी जर नवें जनरेशन तयार करपा खातीर आमचें कंट्रिब्युशन जर दिलें जाल्यार हे सगळे प्रश्न मिटतलेच, सांगपाची गरजच ना. म्हणटकीर आमी अशें ठरयलां की आतां झगडप ना, आतां कोणाच बरोबर कॉन्फ्रंटेशन करप ना. आतां आमी वाचक निर्माण करपा खातीर आमची एनर्जी खर्च करप. आतां हें कशें करप? आमच्या आमच्या अल्पबुद्धी प्रमाणे आमी जो निर्णय घेतला तो तुमकां सांगता. भुरग्याच्या वयाच्या पहिल्या वर्सा कंप्लीट जाल्या नंतर भुरग्याक आवय आल्लयो म्हणटा. चांदे मामा बागलास्ता किंवा पिवळे तांबूसवून कोवळे किंवा बेबेचे गाणे आनी कितें गाणे अशें भुरग्याक 1 वर्स जाल्या नंतर सुरू करता. हे भुरग्याक भाशा खंय कळटा? भाशा कळना, ताका रिदम कळटा. त्या रिदमाचेर भुरगो तंद्री लावन बसता, सामको तल्लीन जाता तो, तें आयकत बसता. हें वय ताजें ताका पुस्तकां दिवपाचें. आतां ह्या वयाचेर ताका पुस्तक कशें कळटलें? कळचें ना. म्हणटकच ताका समजता अश्यो आल्लयो किंवा अशा रिदमीक काणयो किंवा ज्या पुस्तकांत गोश्ट ना अशें रिदमीक वाङ्मय ताका आवय बापाय कडल्यान मेळूं येता. ताका असो मांडेर बसोवपाचो, फुडें पुस्तक आवय बापायन धरपाचें आनी तें वाचले भशेन करपाचें. ताका आल्लयो गाणी आयकूंक येता, तो तल्लीन जावन रावता आनी तो न्हिदता. तो ताका ती संवय जाता. ही संवय डेवलप जावन 2 वर्साचो जाय म्हणसर तो सांगता आवय बापाय की आपल्याक वाचून दाखय म्हणून पुस्तक. आनी अशें जाता जाता 3ऱ्या वर्सा तो शाळेक येता. म्हणजे शाळेक कसो येता भुरगो? पुस्तकाची आवड निर्माण जाल्लो भुरगो शाळेक येता. ही आवड शाळे कडल्यान पुरी जातली म्हणून गॅरंटी ना. ही आवड घरा कडल्यानच फुडें चालू दवरूंक जाय. म्हणटकच अशा पद्दतीची पुस्तकां ताका जर दर म्हयन्याक दर 15 दिसांनी मेळत रावली जाल्यार ताच्या आवय बापूय ताका ती पुस्तकां कलर्ड, आतां सगळ्यांक युग सगळें कलर्ड, अशी पुस्तकां ती उगडून दाखयतले. त्या भुरग्यांक ताची आवड निर्माण जातली. भाशा बिशा ही नंतरची गोश्ट. पयलीं फक्त आवड निर्माण जावंक जाय. ती आवड निर्माण जाली की तो मागीर इल्लो इल्लो करून पुस्तकांची वाट पळयता. हाजो प्रयोग आमी केला. हो प्रयोग कितले दीस चलतलो हांव पळोवं. आमचे कडेन शक्ती आसा पर्यंत आमी आमची सगळी शक्ती आमी ह्या कामाक घालपाची ठरयल्या. सगळी जी कितें आमकां शक्य आसा तितलें उरलेलें आयुश्य आनी उरलेली शक्ती हें काम करपाचें आमी ठरयलां. आनी हें काम करपाक आमी सादारण ह्या लेवलची म्हयन्यान सद्या 3 पुस्तकां प्रकाशीत करतात. फाटलें 1 वर्स जालें आज मेरेन आमची 41 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यां, टायटल्स. आनी अशें हे चालू दवरतले. हे कोणा खातीर? लायब्ररीनी खपा खातीर न्हय. हे भुरग्यांच्या घरा प्रयोग म्हणून आमी केला. 100 भुरगीं आमी निवडल्या ऑल गोवा थ्रू एज्युकेशन डिपार्टमेंट. आमी भुरग्यांची नांवां मागून घेतल्या एट प्री प्रायमरी लेवल मागून घेतल्या. आनी तांकां आमी एक पुस्तक दर म्हयन्याक फुकट घरा कडेन धाडटा. अशें 100 भुरग्यांक धाडटा आमी. आनी आमकां खात्री आसा ह्या 100 भुरग्यां पैकी 100 भुरगीं कालांतरान रिडर जातलीं, वाचक जातलीं. आनी अशी जर गोंयांतली 25,000 भुरगीं वाचक जालीं ह्या पद्दतीन कोणे मदत करून, सरकारान करून किंवा आनी कोणा कडेन करून 25,000 भुरगीं जर ह्या पद्दतीन वाचक तयार जालीं जाल्यार आनी 15 वर्सांनी तुमचे कडेन प्रश्नच उरचो ना. तुमी दुसरें कितें चिंतचें पडटलें. सगळीं भुरगीं वाचता. दुसरे प्रश्न चिंतचे पडटले ना. म्हाका दिसता भिडे बाबान जी सुंदर सुचोवणी आनी ताणें खरो जो प्रयोग केला सध्या तो सांगलो. आनी तो फक्त तेंच कित्याक म्हाका दिसता हांगा बशिल्लो दर एक शिक्षक, दर एक पालक करूंक शकता अशे तरेचे प्रयोग की ल्हानपणांतल्यानूच भुरग्यांक वाचनाची आवड. आनी फक्त ल्हान म्हळ्यार फक्त शाळेंतलीच न्ही तर ताच्या पयलीं प्री प्रायमरी आनी ताच्या पयलीं सुरवेकूच तांकां संवय लायली जाता. आनी म्हणटा तशी शाळेंत पावतना भुरगो वाचनाची आवड निर्माण जावन पावता. चर्चा
रंगपाक लागल्या, पूण आमचे कडेन वेळूय तसो कमी आसा. आमी कांय प्रश्न प्रेक्षकां कडल्यान घेतली, पण ताच्या पयलीं एक निमण्या विशयाक हात घालता आनी चेतन बाबा लागीं वता. आनी तो प्रश्न म्हळ्यार आयच्या युगाचो प्रश्न. आमी पुस्तकां विशीं साहित्या विशीं उलयतात खरें, पण आज एक सत्य वास्तव म्हणल्यार दर भुरग्या कडेन मोबायल, टीव्ही, कितलेशेच तरेच्यो स्क्रीन्स पावल्यात. आनी एक डिस्कोर्स असो आसा की आमी ते जे साहित्य आसा ते आमी स्क्रिनीर पावोवपाक जाय, आनी म्हणून भाशा मंडळान डिजिटल कंटेंट त्याच्या मळार पावल घाला. पण एका वटेन स्क्रीन टायम होय बी एक व्हडली समस्या निर्माण जाल्ली आसा. तो बॅलन्स कसो राखचो आनी तुमकां कितें दिसता हाच्या विशीं? एक गजाल आमी समजून घेवपाक जाय की आयच्या भुरग्यांक सगळी गॅजेट्स अवेलेबल आसात घरा भितर. कोणी इतलोय गरीब जरी आसलो ताचे कडेन मोबायल आसताच आवय बापाय कडेन, म्हणटकीर तो भुरग्याक सहज मेळटा. आतां भुरगीं कार्टून्स बी इतले आवडीन पळयतात जाल्यार तांकां पुस्तकां कडेन हाडपा खातीर आमकां अशे तरेचें साहित्य निर्माण करचें पडटलें जें कार्टुना परसय इंट्रस्टींग आसतलें. जर तांकां कार्टून पळोवपाक आवडटा आनी ती जर संवय मोडपा जाय जाल्यार आनी दुसरी संवय लावपा जाय जाल्यार त्याच तरेचे एट्रॅक्टीव तांकां दिवचे पडटले. परत हांव लेखकां कडेन येता की आमी नॉस्टाल्जीक जावन कोताय ना. म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना कांडला खाताले, चूर खाताले, म्हळ्यार रासाळ खाताले किंवा कण्यार खाताले. म्हणून आयचे भुरग्याक ते आमी नॉस्टाल्जीक जावन सगळे सांगले तें आवडटलें अशें ना. म्हणटकर आमी आतांच्या हातून भितरय बी साहित्य निर्माण करपाची तयारी दवरपाक जाय. आनी हें करता आसतना बाकीच्या भाशांतलें बी साहित्य आमी बाल साहित्य वाचपाक जाय. इंग्लीश वाचपाक जाय, हिंदी वाचपाक जाय, आनी आमी आमकांच अपडेट करत रावपाक जाय. म्हळ्यार आमी एकच तरेचे सपोज जर बाल साहित्याचेर चडशा बाल साहित्याचेर पगड आसा तो पंचतंत्राचो, म्हळ्यार तातूंत भितर बोध हो आसपाक जाय तशे तरेची आमची मानसिकताय आसा. म्हणटकच ती पयली काडून उडोवन बाकीच्या भाशांनी बाल साहित्य खंय पावलां, ताची उंचाय कितली आसा, सो ताजेर आमी वाचनांतल्यान ताजो अंदाज घेवपाक जाय. आनी मागीर कोंकणीचें बाल साहित्य रचपाक आमी हें करपाक जाय. जाल्यारच मागीर भुरगीं बी अट्रॅक्ट जातलीं. आनी एक गजाल पेरंट किंवा टिचर्सांची एक हें दिसता की अन्वेशा खुबदां सांगता की शाळे भितर सपोज जेन्ना एक्झिबिशन लागता तेन्ना भुरग्यां घेना अशें न्ही, ती पुस्तक घेतातच. पूण खुबदां जेन्ना आमी हांगा पळयतात त्या वेळाचेर पेरंट जर भुरग्यां बरोबर आसलो जाल्यार 100 रुपयाच्या पुस्तकांत 10-12 काणयो आसल्यारच तें पुस्तक घेतली. 100 रुपयाचे एकच काणी जर पुस्तकां भितर आसत जाल्यार ते पेरंट घेना, ताका व्हॅल्यू फॉर मनी अशें दिसना सर एखाद्याक. पूण ह्या तरेची जी मानसिकताय आसा ती बी आमकां बदलची पडटली की भुरग्याक आमी तांचें मनोरंजन जावपा खातीर जर वाचपाची संद दित जाल्यारच ती चड बरे तरेन ह्या वाचपांतून भितर येतली. आनी ती चॅलेंज आमी घेतल्यारच आमी मुखार बरे तरेन पावल घालपाक शकतले. देव बरें करूं चेतनबा. प्रेक्षकां कडेन वचच्या पयलीं प्रश्ना खातीर सगळ्यांनी निमण्या कडेन एक वाक्या भितर घडये कितें दिसता बाल साहित्याची गोंयांत प्रगती, फुडार कितें? म्हाका दिसता भिडेबाब म्हणटले परत ताणी आपल्या विचारनाका, आपणें सांगलें आसा, चिंता करपाची गरज ना. सो अनेकदां सांगलें जाता. सो बाकीच्यांकूय विभाय तुमकां कितें दिसता फुडार कितें? लॉंग वे टू गो. दोन तीन वाक्यांनी सांगता. आयज आमी पळयता शिक्षणा खातीर सरकार कितें केले शिवाय दवरता असो प्रश्न येता. शाळेन भुरगीं येवपाक गाडी आसा, चपलां दितात, कपडे दितात, रेनकोट दितात, पुस्तकां दितात, मिड डे मील दितात. कितेंय करून भुरग्यांनी शाळेक येवचें. केदो मोठो आटापिटा कितल्या कोट्यावधी रुपयांनी खर्च करता सरकार भुरग्यांनी शाळेत येवचें म्हणून. फुडें मागीर कितें जाता तें आमकां खबर आसा. जावं
ते कितें जावं, पूण भुरगीं शाळेक येतात आनी ती हळू म्हाका नापास बी जायनात भुरगीं नवय कडेन पावता. हरकत ना, ते सुद्दां शिक्षणाचोच एक भाग. ह्याच पद्दतीन वाचनाची चळवळ सरकारान हातान घेवची. 100% मान्य आसा. सरकारान वाचनाची चळवळ गेले वर्षभर हातान घेतलेली आसा. प्रत्येक शाळेन, प्रत्येक प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी, कॉलेज लेवलचेर सेंट्रल आवड आसा जाल्यार संवड मेळटा आनी आमी संवड काडलेली आसा. तुमकां खबर आसा गेले वर्षभर हांगासरल्या सगळ्या वृत्तपत्रांतून किंवा एकूण सगळ्या क्षेत्रांतून माहिती चालू आसा की सेंट्रल लायब्ररीची टीम प्रत्येक तालुक्यातल्या प्रत्येक शाळेपासून कॉलेजापर्यंत वचून वाचनाची आवड निर्माण करच्या खातीर धडपडटा, तळमळटा, प्रयत्न करता, प्रयत्नाची पराकाष्ठा करता, वयता, सातत्यान वयता. तुमी गेले वर्षभर वाचलाय आसतले, बऱ्याचशा जाणांच्या शाळेन येयला आसतले. हांव स्वता वयता, आमची टीमूय आसा त्याचे खातीर. इतलोच उद्देश आसा की साहित्य आसा, वाचकाचे भरपूर साहित्य आसा, त्याच्या खातीर वाचक निर्माण करपा खातीर जनजागृतीची गरज आसा. मोठी मोठी आंदोलनां जाल्यात, चळवळी जाल्यात. गरज बेज आसता तो लोकां मदीं त्याच्या बद्दल जनजागृती निर्माण करपाची. आणि ती जनजागृती आज काळाची गरज आसा. कित्याक आज प्रत्येकाच्या हातीन मोबायल आसा, पुस्तक कोणाच्या हातीन ना. त्यामुळे पुस्तकाचे महत्व परत एकदा प्रस्थापित करच्या खातीर सेंट्रल लायब्ररीची टीम आज 4 भिंतीच्या भितून वाट पळयना केन्ना कस्टमर येतले किंवा केन्ना रिडर येतले म्हणून. प्रत्येकाच्या घरात दारापर्यंत गेले वर्षभर धडपडटा, तळमळटा आणि ते ह्याच्याही पुढे चालू राहते. वाचाल तरच वाचाल. पुस्तकां वाचूया, गिन्यान जोडुया, हो मंत्र जावचो. देव बरें करूं. साहित्य म्हळ्यारच सहित जें वता तें साहित्य. म्हणटकीर भुरग्यांच्या जर सहित जर वचत जाल्यार बालसाहित्याक फुडार आसाच. सगळ्या उलोवप्यांक खूब खूब देव बरें करूं. खूब सुंदरशी चर्चा ही जाली. तांकां 5 मिनटां आसा, तांकां आतां वेळ दिता. हांव मागतां. हांव रत्नबाला दिवकार. चर्चा बरी जाली आणि काल सावन लायब्ररी परिशदेन वेगवेगळ्या विशयांचेर हांगा भासाभास जाली. म्हाका हेर विशयांचेर हेर वक्त्या कडेन उलोवपाक नाका. तांडील बाबा कडेन प्रश्न म्हाका. गोंयांत वाचनालय हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी हॅव. आणि सेंट्रल लायब्ररी धरून तुमची तालुका पातळीचेर जी हेर लायब्ररी वाचनालय आसात. म्हजें ऑब्जर्वेशन अशें आसा की जर तुमी म्हणलें की पुस्तकां नात, निर्माण जायनात म्हण, पूण म्हजें ऑब्जर्वेशन अशें आसा की बाल साहित्याचो जो विभाग तुमचो आसा खंयच्या ज्या तालुक्यान आसा तो चडसो आशादायक ना. जावन चायल्ड फ्रेंडली ना. आज सकाळी आमचे कडेन पुराय सत्र जालें ते हाव अ लायब्ररी कॅन बी अ चायल्ड फ्रेंडली आणि अट्रॅक्टीव, विच विल अट्रॅक्ट अ चायल्ड टू गो टू दॅट लायब्ररी. जे तरेचें चित्र आमकां दाखयलें ते तरेचें चित्र आमकां गोंयांत मेळना. आय रिपीट की आमचे कडेन वी हॅव वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, बट वी डू नॉट हॅव ज्या तरेचें जे आसूंक जाय आशिल्लें तें. सो माय पॉयंट इज हाचे पयलीं जेन्ना प्रसाद बाब लोलयेकर संचालनालयाचे जे संचालक आशिल्ले तेन्ना ते हॅड स्टार्टेड तांणी एक advisory committee केली आणि they had taken all the stakeholders who are working for children. बाल साहित्याचेर लिखाण धरून, लायब्ररी धरून जे लोक काम करतात तांकां धरून एडवायझरी कमिटी आशिल्ली. आणि त्या वर्सा पुराय गोंयच्यो लायब्ररीज वर रियली एक्टीव. देर वॉज अ टायम मनोहरराय सरदेसायची 10वी पुण्यतिथी जाली तेन्ना एका दिसा 10,000 भुरगीं गोंयच्या वाचनालयांत गेल्लीं ऑन न्यूज. सो कांय काळा खातीर सेंट्रल लायब्ररी हो प्रोजेक्ट घेतलो, ताचेर विचार केलो, ताचेर एक नियोजन केलें, गॉट द रायट पीपल इन द रायट प्लेस अँड एक्टिवेटेड द लायब्ररी. सो अशे तरेचे तुमचे कडल्यान अपेक्षा आसा काय ना? कारण इवन यू हॅव मोबायल जी पळय बस तुमची सद्या आसा, इट केम फ्रॉम दॅट प्रोजेक्ट चल या वाचुया. सो हे तरेचे प्रोजेक्ट्स तुमचे कडल्यान येवपाची अपेक्षा आसा काय कितें? Are you going to upgrade your libraries which are in the taluka level, make it child friendly? हांगाच भासाभास जाल्यार साहित्य लेखन धरून वितरण धरून वाचनालयाचे हांव हाजेर मागीर
शिकतले जावन म्हजे रिमार्क्स इतलेच बट आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू आर यू गोइंग टू मेक दीस ब्युटिफूल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाइल्ड फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर? थँक यू. डेफिनेटली आमचो प्रयत्न आसा की प्रत्येक तालुका लायब्ररीन, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीन, सेंट्रल लायब्ररीचेर तुमकां खबरच आसा एक स्पेशल फ्लोरूच आसा डिवोटेड टू द चिल्ड्रन्स. फक्त पुस्तकांच न्ही, टॉयज, खेळणी सुद्धा थंय भरपूर आसा. आधुनीक कॉम्प्युटराचे सगळे खेळ दवरलेले आसा. भुरग्यां खातीर स्क्रीन सुद्धा आसा ज्या जाग्यार ते सगळे पळोवं शकतात. अख्खो येदो व्हडलो फ्लोर आसा. अशेंच प्रत्येक तालुक्यान जावचें, सगळ्यांकच पणजे येवपाक पॉसिबल जाता अशें ना, पण पिकनिकेक लागून सगळ्या स्कुलांतले येतात, पण ते एका वेळा येतात वर्सांसून. सातत्यान जर तेंचे पर्यंत अशें पणजे जशे सुखसोयी आसात खास करून चिल्ड्रन सॅक्शनाचे, तशेंच सगळे कडेन जावचें जाल्यार प्रयत्न चल्ल्यात की आतां आमी कुडचड्या एक बरी व्हडली लायब्ररी बांदता जेणे करून ह्या बेल्टांतल्या सगळ्यांक तशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणात चिल्ड्रन साहित्य जे आसा, बाल साहित्य आसा तेंय मेळचें आनी इतर साहित्य मेळचें म्हणून व्हडली लायब्ररी कुडचडे येता. नावेली म्हणजे मडगांवच्या भागा खातीर नावेली ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आसा, चिल्ड्रन सॅक्शन आसा. फोंड्यान आसली, फोंड्या एक 5 फ्लोरांची लायब्ररी येता, एक अख्खो फ्लोर डिवोटेड टू द चिल्ड्रन्स आसता. सांखळेन आसली, त्या भागाक नासली, म्हणजे अशी डिवोटेड लायब्ररी. थंय डिजिटलूच लायब्ररी येता, डिजिटल फॉर्म. फुडली पिढी आसा ती डिजिटलीच खेळटली, आमचे भशेन टॉयज घेवन खेळटली किंवा पुस्तकां घेवन वयर काडटली अशी ना, डिजिटल लायब्ररी. अशे काही प्रकल्प ऑन द वे आसात, इमिजिएटली येयनात पण आसात, रुटाचेर आसात, डेफिनेटली येतले. आनी तितून प्राधान्य आसतलें ते बालकांकच म्हत्व दिल्लें आसतलें, कारण मॅच्युअर्ड आहात ते स्वता विचार करून येतात. बालकां खातीर तयार करचो आसता, तांच्या खातीर वातावरण तयार करचें आसता. ते मागीर बाल साहित्या खातीर जे कोण स्टेक होल्डर आसा त्यांचो नक्कीच विचार आमी आयकून घेतले आनी त्या दृश्टीन वाटचाल करतले. आनी ते ऑलरेडी चालू आसात. प्रत्यक्ष ह्या येणाऱ्या 1-2 वर्षांत सगळ्यांच्या लक्षांत येतले की केदे व्हडले लायब्ररीच्या क्षेत्रांत पूर्ण भारतांतले सगळ्यांत व्हडली डिजिटल लायब्ररी स्टार्ट करपी पयली स्टेट गोवाच आसतली. पूण आज अनावन्स केले जाल्यार कशें जातलें, गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स आसता कोणे तरी अनावन्स करप हायर ऑथॉरिटीन. त्यामुळे हांव सगळे सांगना इतलेंच सांगता, वेट अँड सी. फुडलो काळ तो खास करून बालकांच्या वाचना खातीर समृद्धच आसतलो आनी तितून सगळ्यांत मोठो रोल वाचनालयांचोच आसतलो, ग्रंथालयांचोच आसतलो. आणि कोणाकूय प्रश्न आसा? पूर्वी तुम्ही उदो एक शंका सादर केली की आमच्या खातीर जेन्ना शिकयता शिक्षक जेन्ना शिकयता, उबो राव, शिक्षक जेन्ना शिकयता पळय तेन्ना बाकीच्या म्हळ्यार गद्याक पद्याक एक्टिविटी बेस्ड आसपाक जाय. म्हाका सांगचें दिसता की फाटलीं 10 वर्सां चडशे टिचर सांगा बशिल्ले वचून भाशीक खेळ नावाचो एक प्रकार ते शिकयतात भाशीक खेळांतल्यान शिकयतात. That's nothing but activity-based teaching. And National Policy on Education 2020 also emphasizes on that, the activity-based teaching. So they are teaching that on the basis of with the help of different activities, not only the theory, because this is not only connected to the cognitive domain, it's an affective domain, psychomotor domain also. So ते शिकयतात various ते धरुया रचना जावं व्याकरण, गद्य हे सगळे ते एक्टिविटी बेस्ड धरून शिकयता. म्हणजे भाशीक खेळ कृती केंद्रीत आसा हे तुमकां येईल. भिडेबाब तुमकां प्रश्न हो की तुमी म्हटलें 50-60 पुस्तकां काडलें आनी ताच्या उपरांत तुमकां कळ्ळें की आमची साहित्य जें पब्लीश केलें तें किशोर साहित्य, बाल साहित्य भितर चडशें जालें ना. मागीर जर तुमी बाल साहित्य आनी किशोर साहित्या मजगती तो डिफरन्स कितें म्हणून समजता, वॉट आर द वेरियस क्रायटेरिया? सो कशें कळ्ळें तुमकां तें बाल साहित्य न्ही तें किशोर साहित्य अशें? भिडे बाबा म्हज्या अल्पमतीनुसार हांव सांगता, शिशु साहित्य म्हणजे म्हाका फक्त पुस्तकां पळोवपाक कळटा आनी भितर जें साहित्य आसा तें ताजे आवय बापूय वाचतात, तें शिशु साहित्य. बाल साहित्य म्हणजे भुरगीं अक्षरां पळयतात, वाचूंक येना, अक्षरां पळयतात आनी तांकां चित्रां वयल्यान स्टोरी कळटा, तें बाल साहित्य. आनी किशोर साहित्य म्हणजे जें वाचूंक येता तांकां 4थी 5वी नंतरची जीं भुरगीं आसा पळय तें किशोर साहित्य असो आमचो समज. आणि एक
प्रश्न आमी घेवपाक शकता. 4 वरां जाल्लीं आसा. दिल्लो वेळ सोंपला, पण एक प्रश्न शिक्षकां कडल्यान जर आयलो जाल्यार बरें दिसतलें. सगळी जाम जाल्यात. रामचंद्र नाईक देसाई, उत्तरेला तीर्ण शांतादुर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकवतो. सांगायचं कारण असं की थोडासा स्वर जो आहे तो निराशेचा दिसला, पण तसा नाही आहे तो. कारण गावामध्ये सुद्धा वाचन चळवळ अजूनही जिवंत आहे. आणि त्याचं एक कारण म्हणजे की गावामध्ये गोव्यामध्ये कोकणी आणि मराठी नाटकाचे असंख्य प्रयोग होतात. ते वाचनाची आवड असल्याशिवाय होत नाही. आणि मी मुद्दाम सांगतो की मुलांना ती वाचनाची आवड निर्माण करणं हे शिक्षकांचंच कर्तव्य आहे. आणि शिक्षकांनी जर त्यांना वेगवेगळे, म्हणजे आता फ्री लेक्चर आहे, आता शिक्षिका ज्या आहेत त्यांनी सांगितलं की मी त्यांना वेगवेगळे दिलं, तसं लायब्ररीत बसून वेगवेगळी पुस्तकं शिक्षकांनी दिली पाहिजे. मुलं वाचतात ती. असं आहे या आमच्या तीर्ण गावामध्ये जिथं मी शिकवतो तिथं ही श्रीची इच्छा हे नाटक माझ्या एक्स स्टुडंटनी अतिशय प्रभावी रीतीनं सादर केलं मी सांगू शकतो. हे वाचनाशिवाय शक्य झालेलं नाही. दुसरं मला इथं सांगायचं, इथं शिक्षक आहेत आणि पालकही ते आहेत आपल्या घरचे. आम्ही मुलांना बर्गर देतो खायला, तो त्यांना बर्गर कोण शिकवतो खायला? आम्हीच माहिती देतो. आणि तो 500 रुपयाचा बर्गर सहजपणे आम्ही देतो. इथे प्रकाशक वगैरे जे बसलेले आहेत त्यांनी पब्लिश केलेली पुस्तकं आम्ही आमच्या 4 व्हीलर गाडीने त्यांना नेऊन देऊ शकत नाही का मुलांना? हे बाबा राजहंस पब्लिकेशन किती अमुक पुस्तक आहे, ही आमची जबाबदारी आहे सगळ्यांची. अशी आम्ही रडवेसवर लावण्यापेक्षा बर्गर पाहिजे तर फाटकन जाते गाडी 10 किलोमीटरवर, पण पुस्तकांसाठी जात नाही. प्रभाकर भिडेच्या राजहंस पब्लिकेशनला भेट देण्यासाठी हे कुठेतरी आम्ही अंतर्मुख विचार केला पाहिजे, असं मला अतिशय पोटतिडकीने सांगावं लागतं. एवढेच विचार मला व्यक्त करायचे होते. आणि हा विचार घेऊन जर तुम्ही सगळे जर गेलात तर मला वाटतं माझी मुलं पुस्तकं वाचत नाहीत, शाळेतली मुलं पुस्तकं वाचत नाहीत असं कोणी म्हणणार नाही. तांडे सरांनी अतिशय सुंदर रीतीने सगळं प्रभावी संकल्पना मांडलेली आहे डिजिटल लायब्ररी वगैरेची. त्याला आमची सगळ्यांची साथ असेलच. त्याचबरोबर आम्ही स्वतः सुद्धा मुलांना पुस्तकं वाचायला लावू, तर वाचाल ही खरंच प्रत्यक्षात गेलं असं मला वाटतं. धन्यवाद. म्हाका दिसता जरी चर्चेन सुरवातेक निराशेचो सूर लागलो तरी म्हाका दिसता ताणी खूब एक चेरी ऑन द केक म्हणटा तशें जर अशेच तरेचे शिक्षक आमकां आनी अशेच तरेचो एटिट्यूड जर आमी सगळ्यांनीच दवरलो जाल्यार जे सगळे समस्या विडे बाबान म्हणशील समस्या ज्यो आमी मांडल्यो चिंता करपाची कांयच गरज ना. बर्गर घेता तशीच पुस्तकां आमी सगळीं घेवया, वाचुया आनी वाचन संस्कृती वाडोवया आनी बाल साहित्य आनीक यशस्वी करया. कोंकणी भाशा मंडळान आमकां सगळ्यांक ही संद दिली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमचे सगळ्यांचे बी तुमी आमकां 1.5 वर सोंसलें आयकलें म्हणून तुमचे बी धन्यवाद. मोगाल सांगून भारताचे आदले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सदांच म्हणटाले सपना पळयात, कारण जे सपना पळयतात तेच ती साकार करपाक शकतात. आयच्या चर्चेंतल्यान आनी खास करून भिडे बाबाच्या उतरांतल्यान आमी तेच जाणवले, तेच अणभवले. ह्याच अणभवाच्या मालवजाचेर आमी मुखाल्ली पावलां मारता आसतना आमी याद करुया त्या खिणाची जंय आमी सपना पळयल्ली बाल साहित्य निर्मणीची आनी आयज ती निर्मणी करून आमी दाखयल्यात, आमची सपनां साकार केल्यात. आमी लक्षांत घेवया मुखाल्ल्या आमच्या सपनांची. आयच्या घडकेक आमी जी पावलां उबारतात ती मुखाल्ल्या सपनांक ताच्या यशाची साक्ष जावची ह्या हावेसान मुखाल्ली पावलां घेवया आनी हे चर्चा सत्र मुखार व्हरुया. मुखार म्हणटा आसतनाच आतां भैरवीचे सूर लावपाचो हांव प्रयत्न करतां आनी हांगासर बशिल्ल्या दर एका मानेस्ताक उपकारान दवरपाक इच्छिता. ह्या समयाचेर हांव उपकार आटयता मानेस्तांचे आनी मानेस्तांक आयकुपाक जण एकल्याचे. तुमी तुमचो मोलादीक वेळ ह्या चर्चा सत्राक दिल्ले खातीर तुमकां खास आनी खास दिनवास. हे सत्र सोंपयता आसतना कांय कळोवण्यो तुमचे खातीर आसात.
रोखडेच आमी समारोप सुवाळ्याक सुरवात करतले, पूण ते आदी महत्वाची सूचना जी सकाळच्यान काल सावन तुमी आयकत आयल्या ती म्हळ्यार आमची पुस्तकां खास करून बाल साहित्याची भायर विक्रेक आसा तांचे प्रदर्शनूय मांडिल्लें आसा. उपकार करून तुमी ताचो लाव घेवचो. प्रदर्शनाक सोंपिल्ली जर पुस्तकां आसा आनी तुमचे मेरेन ती सारकी काळजाक भिडून रावल्यात जाल्यार तुमी निश्चितूच कोंकणी भाशा मंडळाचें कार्यालय जे विद्यानगर आख्या मडगांव हांगासर आसा थंय भेट दिवची. सकाळी 9 ते सांजे 6 वरां मजगतीं तुमी केन्नाय वचून तुमकां जाय तें तुमचें आवडीचें पुस्तक विक्रेक घेवं येता. तुमची आवड म्हणटा आसतना तुमच्या विद्यार्थ्यांची भुरग्यांची आवड तुमी लक्षांत घेवची हें हांगासर हांव अधोरेखीत करपाक सोदतां. कांय खिणां भितरूच आमी समारोप सुवाळो जो आसा ताका सुरवात करपाची आसा. ते खातीरची मुखारली सुत्रां हांव बाय शलाका देसाय हाचे कडेन सुस्फूर्त करता आनी तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. देव बरें करूं. मानेस्तांक देव बरें करूं.